छत्रपती शिवाजी महाराज आनी तसोच छत्रपती संभाजी महाराज हो एकूच फोर्ट फोंडा भागान आसा आनी जशें दाजी सालकरान मांडलेलें आसा की हो फोर्ट प्रिजर्व जावपाक जाय आनी प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी फुडें कशें डेव्हलपमेंट करतले हेजेंय म्हाका दिसता मिनिस्टरान सांगपाची गरज आसा कारण कितें आसा खुबशीं वर्सां जालीं ह्या फोर्टाचेर दुर्लक्ष जाल्लें आसा आनी ते आजून पर्यंत हेजे फुडें कांयच जावना काल मिनिस्टर वचून पळयला सो म्हाकाय दिसता की हो जो फोर्ट जो आमचो हेरिटेज आसा आमची हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स जशें हांव मिनिस्टराक प्रत्येक वेळार सांगता की हे प्रोटेक्ट उरपाक जाय सो म्हाजोय तोच डिमांड आसा की बेगांच्या बेगीन ह्या फोर्टाचेर कितें करतले हेजो एक टोटल स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर जो आसा अलॉंग वीथ सगळे घेवचो आनी तो फुडें व्हरचो सो आनीक आनी चड करना सो मिनिस्टरान आतां सांगता आसतना आमकां सांगचें की कितें तुमी स्टेप्स घेतले ते येस शिवलास स्पीकर सभापती महोदय माननीय विधानसभेचे सदस्य कृष्णा साळकर यांनी मर्दनगडाचे जतन व्हावे या मागणीसाठी मांडलेल्या खाजगी सदस्य ठरावाला पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. इतिहासकारांनी लिहिलेल्या या मर्दनगडाविषयी थोडी माहिती मी सभागृहा नजरेसमोर आणू इच्छितो. सभापती महोदय, हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केलेले रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज व त्यांचे तेवढेच पराक्रमी पुत्र वीर संभाजी महाराज यांची जीवनचरित्रे म्हणजे भारतीय इतिहासातील दगदगते पर्व आहे. स्वधर्मासाठी प्राणांतिक हाल सोसून बलिदान दिलेले छत्रपती संभाजी महाराज हे तर असीम शौर्याचे स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे. त्यांनी स्वराज्यासाठी जिंकलेल्या लढाया गाजवलेले शौर्य आजही आम्हाला प्रेरणा देतात. गोव्याच्या इतिहास हा समृद्ध आहे. अनेक राजवंशांनी गोव्यावर शतकानुशतके राज्य केलं. या राज्याला लाभलेल्या सुंदर किनारपट्टी आणि सागरी व्यापारांच्या संधीमुळे अनेक राजे महाराजे गोव्यात वळले. यापैकी एक म्हणजे पोर्तुगीज सत्ता. 1510 मध्ये पोर्तुगीज गोव्यात आले. मात्र तेव्हा गोव्यात आदिलशाही राज्य होते आणि फोंडा हा भाग आदिलशाहीच्या राजवटीत होता. स्पीकर सर आज प्रायव्हेट रेझोल्युशन जाल्या उपरांत डिमांडूय आसा. म्हाका दिसता वयल्यान गिलोटीन आमी 7चेर हेला मुद्दामून. म्हाका दिसता एक मिनटात कोणाक मेन्शन कितें करपाक जाय ते 5 मिनिटं. आदिलशाही राजवटीत बेतूल येथे एक किल्ला बांधलेला होता. तो किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला काबीज केला. गोव्यातील बराचसा प्रांत छत्रपती शिवरायांच्या राजवटीचा भाग होता. नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर मंदिराचा थोडक्यात सांगा. जीर्णोद्धारी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला होता. बरेचसे किल्ले गड छत्रपतीने तेव्हा ताब्यात घेतले होते व काही किल्ले बांधले होते. संभाजी महाराजांनी तर पराक्रमाची शौर्य करताना गोवा जवळपास पोर्तुगीजापासून मुक्त केला होता. पण मुघलांनी अन्य ठिकाणी केलेल्या आग्रहामुळे संभाजी महाराजांना तिथे धाव घ्यावी लागल्याने पोर्तुगीजांची राजवट बचावली. अन्यथा गोव्याचा इतिहास बदलून गेला असता. सभापती महाशय, छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रमाणे संभाजी महाराज राजेही गोव्यावर मोठा प्रभाव आहे. विशेष फोंड्यातील मर्दनगडाचा विषय निघतो तेव्हा आठवतात ते छत्रपती संभाजी महाराज. इतिहासाचे अभ्यासक सचिन मदगे यांच्यासह अनेक इतिहासकारांनी अभ्यासकांनी याविषयी विस्तृतपणे लिहिले आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांनी 1663 मध्ये पोर्तुगीजांना तडाखा देऊन 2 मिनिटं फोंडा चिकटाचे मनसुबे उधळून लावले होते. संभाजी महाराजांनी जेव्हा फोंडा येथील किल्ला कमकुवत वाटल्याने त्यांनी सध्याच्या जागी नवा गड बांधला आणि त्याला मर्दनगड असे नाव दिले. पुढे 1756 मध्ये मराठ्यांनी पोर्तुगीज विजयी कोंडदेव आल्वा यांच्या सैन्याचे मर्दन करून या गडाचे नाव मर्दनगड ठेवले. मराठ्यांचे प्रतीक म्हणजे मर्दनगड भुईसपाट करणं पोर्तुगीजांचं प्रमुख ध्येय होतं. 17 मे 1763 रोजी झालेल्या 14 दिवसांच्या भयंकर लढाईनंतर मर्दनगड किल्ला पोर्तुगीजांच्या हाती सापडला. मराठ्यांच्या पराक्रमाची साक्ष देणारा छत्रपती संभाजी महाराजांचा हा गड बांधण्यासाठी पोर्तुगीजांनी तब्बल 17 दिवस काम केले. सभापती महाशय, मर्दनगडचा सारा इतिहास रोमांचकारी तेवढा प्रेरणाही आहे. मर्दनगडाचे स्मरण करणाऱ्यांना तसेच तिथे भेट देणाऱ्यांना हा गड स्फूर्ती ऊर्जा देत आला आहे. मात्र दुर्दैवाने शौर्याचे प्रतीक असलेला मर्दनगड अजूनही त्याच अवस्थेत कायम आहे.
सभापती महोदय, आमच्या सरकारने माननीय आपल्या मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीत नार्वेचे सप्तशृंगी मंदिर सुशोभीकरण केले आहे. पुण्याचा किल्ला सुशोभीकरण होणार आहे. आणि मग बिझनेस त्याचप्रमाणे मराठ्यांच्या तसेच छत्रपती संभाजी महाराजांच्या सोन्याचे प्रतीक असलेल्या या मर्दनगडाचे जतन झाले पाहिजे. भावी पिढीला या गडाचा इतिहास समजला पाहिजे. त्यासाठी या गडाचे सुशोभीकरण करावे, त्याचे गडावर भेट देणाऱ्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. काल गडाचे मंत्री सुभाष फडके व संचालक निलेश फडके यांनी भेट दिली आहे. माझी विनंती आहे की मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी लवकरात लवकर या लक्ष घालून मर्दनगड किल्ला जतन करावा. जय शंभूराज, जय गोवा. येस तो तुम्ही शॉर्टकट सरकार एकदम नाम घे शॉर्टकट स्पीकर सर, आणि ठाणे इतिहास आजचे हे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन म्हणजे दोतोर ठाणे सगळं इतिहास सांगा वाचलं पाहिजे सगळं ना 2 मिनिटांनी सांगता. हांव तांच्या रेझोल्युशनाक सपोर्ट करता. जो मर्दनगड फोर्ट आसा फोंड्या तो कित्याक इम्प्रूव्ह कर, ह्याच्या फाटल्यान व्हडली हिस्ट्री आसा. हिस्ट्री इतलीच आसा, सगळ्यांनी सांगल्या, पूण हांव 2च मिनटांनी सांगता हिस्ट्री. हो फोर्ट बांदच्या पयलीं एक्चुअली कितें आसा, छत्रपती शिवाजी महाराजान फोंडा फोर्ट म्हणून आसलो. हो आदिलशाहान बांदलेलो आणि एकदा 1664 कॅप्चर करपाक पळयलो, जावंक ना. परत एकदा कॅप्चर करपाक पळयलो आणि तेन्ना तो त्यांनी फोर्ट कॅप्चर केलो. पण तो फोर्ट कॅप्चर करतूक सुनी पोर्तुगीजांनी कितें केलो, तो फोर्टूच पोर्तुगीज गव्हर्नर ताचें नांवूय सांगता. कित्याक दॅट वॉज वन थिंग विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कॉन दी आल्वा ह्या गव्हर्नरान तो डिस्ट्रॉय केलो आणि संभाजी महाराजान परत फोर्ट बांधले आणि तो फोर्ट बांधला हो मर्दनगड बांधला. एकदम टॉपाचेर होरान बांधलेलो आसा. आणि हो फोर्ट जेन्ना पयलीं तांच्यांनी बांधलो आणि परत 17 आणि हो फोर्ट संभाजी महाराजानंतर पेशव्यांनी त्याचो कंट्रोल घेतलो. 17 जून 1755 पुर्तुगीजांनी हो परत फोर्ट हे केलो, अटॅक केलो. ह्या फोर्टाचेर एकच सांगताय, येसाजी उपारकर असले, त्याच्याकडे 200 लोक असले. हे कित्याक इतिहास सांगता, जर मनशाकडे चड लोकांची गरज ना, थोडेच लोक असले सुद्धा त्यांना करता. आणि पुर्तुगीजान ते हरयले आणि दॅट वॉज द सॅडेस्ट डे इन पुर्तुगीज हिस्ट्री की एक गव्हर्नरान तिकडच्या फोर्टाचेर मारलेलो. तो व्हडली हिस्ट्री आसा हो फोर्ट जावपाक जाय. श्री गोविंद गावडे बस मागणी करता 2-3 मिनिटांनी स्पीकर सर, खासगी सदस्य ठरावास जो आदरणीय आमदार दाजी साळकर यांनी मांडला आहे त्याला समर्थन करण्यासाठी मी उभा आहे. त्याच्यापूर्वी मी एक स्वर्गीय विष्णुसूर्या वाघ यांनी सुंदर असा ह्या गोव्याच्या इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांच्या आगमनावरती आणि या फोंड्या किल्ल्यावरती कसा पोहोचला याच्यावरती एक पोवाडा लिहिलेला आहे. तो एक पोवाडा मी सादर करतोय तुमच्या समोर. सभापती महाशय, शाहीरकर विष्णुसूर्या वाघ म्हणतात, अनंत ऊर्जा घेऊन इथली सळसळते माती, दर्यावरून आले शिवाजी खडग घेऊन हाती, दुर्भाटीच्या बंदरावरती चरण स्पर्श केला, तेथून राजा फोंड्या मधल्या किल्ल्याशी आला, चहूबाजूने वेढा घालून केली तटबंदी, किल्ल्यावरची रसद तोडली युद्ध होई जंगी, 3 महिने युद्ध चालले तुंबळ घनघोर, हळूहळू ओसरू लागला मोहम्मद खाचा जोर, तशात पाऊस सुरू झाला असा धुवाधार, होऊनी बिजली शिवरायांची तळपे तलपार, होऊनी बिजली शिवरायांची तळपे तलवार. होय सभापती महाशय, 16 मे 1675 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिवाजीने हा फोंड्याचा किल्ला जिंकला. पण हा फोंड्याचा किल्ला जिंकला त्यामध्ये सुद्धा गोवेकर गावकरी आणि त्यांच्या महिलांचा सुद्धा सहभाग होता, हे विसरता कामा नये. ज्यावेळी मायनाग भंडारी सारखा सेनापती ज्याने ह्या किल्ल्यावर भेट देण्यासाठी त्याची पळताडी करण्यासाठी आला, त्यावेळी ह्याच गावकऱ्यांना घेऊन त्यात लागणारे दोरखंड आणि शिड्या, म्हणजे शिड्या म्हणजे काय हे त्या गावकऱ्यांना माहित नव्हतं. ते समजून सांगण्यासाठी मायनाग भंडारी कशा काय सांगतोय
कोणी वाढल्यानंतर जी आपण कोकणीमध्ये निसण बनवतो त्याला मराठीत तिरडी म्हणतात, ती तिरडी बनवायला येतं का हा एक प्रश्न केलाय. ते गावकऱ्यांनी मोठ्या उत्साहानं सांगितलं की होय आम्हाला येतात, आणि म्हणूनच जवळजवळ 100 दोरखंड आणि 500 शिड्या या किल्ल्यावरती जाण्यासाठी ह्या गावकऱ्याने बांधून घेतल्या, गावकऱ्यांकडून बांधून घेतल्या. तदनंतर अशी एका गोवेकरांच्या महिलांची इथे एक आसबाव आहे, जी मैनावती नावाची महिला याच किल्ल्यावरती जाऊन महमद खानचे प्रमुख सरदार जे होते त्यांना फितवण्यासाठी काही जणांना अर्धा शेर सोन्याची कडी दिली. ती कडी कुठून बनवून घेतली, ती मठग्रामातून सोनार करून घेतली. का घेतली आणि का दिली? छत्रपती शिवाजी महाराज हा नियोजनाचा बादशाह होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांना प्रत्येक क्षणी नियोजन केलं. शॉर्ट ब्रीफ सांगा. एक 2 मिनिट. हा इतिहास समजणे खूप महत्वाचा आहे महाशय, कारण इथं मुलं बसलेली आहेत, तिथं मुलं बसलेली आहे, इथं मुलं बसलेली आहे. कारण हा इतिहास मी मर्दनकर कशासाठी बांधायला हवा या अनुसरून मी सांगतोय आहे. पण त्याच्यावेळी मी म्हटलं नियोजनाचा बादशाह. पण ज्यावेळी ह्या किल्ल्यावरती चढाई झाली त्यावेळी घोरघाटार पाऊस पडत होता, हेच मी माझ्या पोवाड्यात सांगितलेलं आहे. पण ह्या पावसातही युद्ध झालं. रात्रीच्या मध्यरात्री त्याचा प्रारंभ झाला आणि ते झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी फरमान पाठवलं की युद्ध मध्यरात्री व्हायला पाहिजे, कारण महमद खानला मदत करण्यासाठी जवळजवळ 1,500 घोडेदळ आणि 3,000 पायदळ यायला निघाले होते. पण महादईला पूर आल्या कारणामुळे ते तिथून अडकून पडले आणि म्हणूनच मध्यरात्री प्रारंभ झाला. 10 माणसांचा दहिजा तयार झाल्यानंतर प्रत्येक तुकड्यावर एक जुमलेदार नेमण्यात आला आणि हे जुमले घेऊन 5-6 जुमले घेऊन मायनाक भंडारी सिद्धार्थच्या पर्वताच्या बाजूने तुटून पडले. दुसऱ्या बाजूने इब्राहिम खान बेतवड्याच्या तळाहून वरती आले आणि खवळीची बाजू बहिर्जी सांभाळली. आभाळातून बरसणाऱ्या धुवाधार पावसात तलवारी चमकू लागल्या, लखलखत्या बिजलीप्रमाणे, आणि त्या शस्त्रांच्या महापुरात वाहून गेला आदिलशहाचं अहंकार. लढाई संपता सूर्योदय झाला आणि त्याच सूर्याच्या सोनेरी प्रकाशात विजयी मुद्रेतील महाराजांना घडवल्यानंतर त्याला शाबासकीची थाप देताना शिवाजी शेवटच्या क्षणी म्हणतात, शाबास इब्राहिम, शाबास मायनाक बहिर्जी, पराक्रमाची शर्त केलीत, कमाल केली तर हा म्हणता किल्ला सर केलात. इब्राहिम खान या किल्ल्याचा किल्लेदार म्हणून उगवत्या सूर्याला साक्षीदार ठेवून आम्ही या नेमणूक करीत आहोत, तुमची किल्ल्याची नेमणूक करीत आहोत. माझ्या शूर सोबत्यानं, तुमच्या पराक्रमी समशेरीनं तुम्ही महमद खानचं मर्दन केलं, म्हणून या किल्ल्याचं नाव आपण मर्दनकर ठेवत आहोत, मर्दनकर ठेवत आहोत. याचा इतिहास आहे. म्हणूनच हा इतिहास समजण्यापूर्वी त्यावेळी हा डागडुजी करणारा हा त्या डागडुजी मध्ये या मुलांना समजण्याची गरज आहे की फक्त नियोजन आणि आपल्या आयुष्यातील मर्दनगड कसा काय येऊ शकतो हे जिवंत उदाहरण काय आहे तर ते मर्दनगड आहे. हा मर्दनगड डागडुजी करावी अशी मी आदरणीय महोदयांना, मंत्री महोदयांना नम्र विनंती करेन. धन्यवाद. आणि उल्लाह सगळे तुमचं काय उल्ला दिसता? गोविंद गावडे जर मंत्री आशिल्लो जाल्यार हे सगळें आयकूंक मेळपाचें. ते भशेन मुखेलमंत्र्यान सारकें चिंतलें तें, आनी मंत्री ना म्हणून इतलें वचोंक मेळ्ळें. स्पीकर सर, गट महाराष्ट्रात खुबशे गड आसात. राजगड आसा, सिंहगड आसा, रायगड आसा, विशाळगड आसा. सगळे गड आज सुद्धा बऱ्या पद्धतीन मेंटेन केल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. शिवाजीचे प्रिन्सिपल आसताले, जो गड घेता तो गड तो सारको सिस्टमॅटिकली सेक्युअर करून दवरतालो. आणि म्हणूनच म्हाका दिसता गोंयांत हो मर्दनगड जे आता सगळ्या कलिग्सांनी सांगले की संभाजी राजाचे क्रिएशन म्हणजे हो मर्दनगड, आणि हो मर्दनगड अत्यंत पवित्र स्थाना भशेन सांबाळून दवरप हे गोंय सरकाराचे कर्तव्य ठरता. महाराष्ट्रात सगळे किल्ले, सगळे फोर्ट हे सरकार
अत्यंत बऱ्या पद्धतीने सांबाळटा तांची कमिटी सुद्धा करून त्या मेंटेन करता त्याच भशेन हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की हो ठराव अत्यंत बरो आसा ह्या ठरावाक आमचो बाब साळकारान जो सळा मांडला ताका सपोर्ट करता आनी ताचे कडेन मागता की हो गड एक पुराणीक सामकें म्हणजे पयलींचें ऐतिहासीक स्थान अशें म्हणून तें मेंटेन करा पुजा स्थान म्हणून एक मेंटेन करा तें तुमी करचें अशें तुमचे कडेन अपेक्षीत मर्दनगड माझ्या मतदारसंघामध्ये येत असल्यानं मला 2 शब्द इथं बोलण्याची संधी मिळावी अशी मी मागणी करतो आणि तुम्ही ती द्याल अशी विनंती करतो. आपल्याला माहित आहे इतिहास हा खूप जुना आहे मोठा आहे आणि तो इतिहास सांभाळण्याची गरज आज आम्हाला आहे आणि त्यातूनच खूप जणांनी इथं फोंडा म्हटलं. फोंडा नव्हे तर तो केवला आहे, काढून बघा तो केवला आहे आणि केवल्यामध्ये एक कोटा नावाचं छोटस गाव होतं आणि त्या कोटामध्ये हा सुरुवातीचा किल्ला आहे आणि त्यानंतर तो मर्दनगड झाला. मी एवढंच म्हणेन की हे सगळं होण्यासाठी आज मी त्यांना मुद्दाम अभिनंदन करतो दोघांचंही ज्यांनी हा ठराव मांडला त्यांचं पण आणि मंत्री साहेबांनी इथे चांगलं भाषण केलं त्यानंतर गोविंद गावडेने केलं त्यांचं अभिनंदन करतो. पण सुरुवातीला इथं सुरुवात जर करणार तर आम्हाला तिथं रस्ता न्यायला पाहिजे. रस्ता देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, आम्ही पण तयार आहोत. जिथं जिथं आमची जमीन आहे तिथून हा रस्ता आपण नेऊया किंवा दुर्गा घाट ह्या भागातून रस्ता नेऊया हे रस्ता. आणि त्यानंतर आणि एक गोष्ट इथं नमूद करतो त्या किल्ल्यावरती साफसफाई करून तिथं छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मारक पाहायला पाहिजे त्या सकट असं नव्हे आणि त्यासाठी कितीही त्रास पडले तर ते आम्ही करायला पाहिजे. तिसरी गोष्ट खूप महत्वाची त्याच्या पुढं सिद्धनाथ पर्वत आहे मध्ये मर्दनगड आहे आणि इथं आमचं फर्मागुडीवरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोट आहे. केबल स्टे पाहिजे. केबल स्टे जर घातला सबंध फोंड्याचा परिसर साधारण वरच्यावर आम्हाला दिसून येईल सगळं त्यात हे सगळं आपण करूया विनंती करतो आणि मंत्र्यांनी हे आपल्या हातात घ्यावं अशी पण विनंती करतो. Speaker sir, I rise to support the private members resolution moved by दाजी साळकर. आणि सुरवात एक हिस्ट्री छत्रपती शिवाजी महाराजाची सगळ्यांनी सांगला आणि म्हाका दिसता खास करून there is the proposal to protect and develop this मर्दानगड फोर्ट in पोंडा खूप खूप गरजेचें इम्पॉर्टंट कित्याक एका हिस्ट्री आसा कल्चरल व्हॅल्यू फॉर द रिजन आणि हे कन्झर्वेशन जेन्ना करतना म्हाका दिसता यू शूड गो बियॉन्ड सर्फेस ब्युटिफिकेशन फोर्ट जे एक्सपर्ट with regards to assessment and proper documentation तशेंच एक restoration using heritage norms since you are the minister for that and तशेंच एक static एक opportunity ha to map document and prioritize our inland forts and the historical structures in the state of Goa. Mardangad could be a model for grassroots led heritage conversation and म्हाका दिसता if backed by intent and expertise and एक long term vision जाल्यार म्हाका दिसता the honorable minister should. म्हाका दिसता हो ठराव जो आसा एकमतान मानून आमी घेतात किंवा कारण सगळ्यांनीच येस तुमी उलयतात जावं उलयले न्ही तुमी उबे येतलो तू उलयलो स्टार्टिंग बरो एकमतान मानून घेवया ठराव ताका तो अश्युरन्स दिता आपण करता म्हणून मागीर फाटल्यान घेवप. सभापती महोदय केबल या किल्ल्याच्या मर्दनगडाच्या विषयी महत्वाचे शौर्यगाथा आणि महत्व आम्ही सगळ्यांनी ऐकल्ले आसा आणि हे फक्त आमच्या पुरते मर्यादित किंवा ही स्टोरी अशें म्हणून फाल्यां सकाळी केन्ना येयत म्हणून हांव दुसरी एक गजाल सांगता. अनेक ऐतिहासिकांनी हाची नोंद केल्ली आसा ते म्हणजेच आमचे डॉक्टर पांडुरंग पिसुर्लेकर या थोर इतिहासकार तांच्या पुर्तुगीज आणि मराठी संबंध या पुस्तकां भितर आसात. आमच्या आर्कायव्जा भितर आयज आमी काढून पळयलें आसा अनेक डॉक्युमेंटेशन पुर्तुगीजांनी स्वता जावन केल्लें की मर्दनगडाचेर ज्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसात ते तातूंतय आस्पाव आसा. स देसाई हो एक लेखक आसा शिवशाही पुर्तुगीज कागदपत्रां तांचे कडेन आसात. सुरेंद्रनाथ सेन
पोर्तुगीज आणि मराठी यांचे शोधपत्रक या पुस्तकां भितर आसा. भारत इतिहास संशोधक मंडळ पुणे आणि शिवचरित्र पत्रसंहार संग्रह या सगळ्या पुस्तकांनी आणि अनेक पुस्तकांनी हाचो आवर्जून उल्लेख असा. फाल्यां सकाळी हाच्या नंतर ही एक कहाणी, एक स्टोरी घडयल्ली, कथीत स्टोरी म्हणपाक जायना म्हणून हांवें संदर्भ दिता. आणि जसे केबल स्टे म्हणा किंवा त्याचे सौंदर्यीकरण म्हणा किंवा त्याचे स्मारक, छत्रपती धर्मराज संभाजीराजेचे स्मारक, या गोष्टीचो आम्ही करपाचो प्रयत्न करतात. पण पयलीं हो मॉन्युमेंट अजून पर्यंत नोटिफाय जालो ना म्हणून ताचे संवर्धन करपाचे, ताचे रक्षण करपाचे, ताचे सुंदरीकरण करपाचे. आणि ह्या खातीर आमकां ते आमच्या जस्ट एक हांव डिक्लेरेशन करता. Looking at the historical significance of the Mardangarh, the archaeological remains and preservation of the heritage, we will take up the notification of this site as protected and take up its conservation as per the Goa Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1978 and Rules 1980. हे केल्यानंतर बाकीच्यो वस्तू आम्ही व्यवस्थित ताचे आमचे बजेटान भितर एलोकेशन करून घेतले. सभापती महाशय, म्हाका दिसता की ह्या ठरावाक आमी आश्वासन दिले नंतर दाजी साळकर हांणी हो प्रस्ताव फाटी घेवचो. फाटी घेता आणि एकूच एश्युरन्स दिवचे की रस्तो करपाचो प्रोसेस तरी नोटिफिकेशन जातले बरोबर आसा, पूण नोटिफिकेशन जावनूच कथा घेवपाना. ते प्रिजर्व करपा खातीर तुमी इमिडिएटली स्टेप्स घ्या. रस्तो जावप थंय गरजेचो. आतां बाब सुदीन ढवळीकर बाबान सांगलें की आपलो जागो आसा आपूण दिवपाक, एक एनओसी तुमकां आतांच मेळ्ळी. सो ते सपोज बेगीन जाता, रस्त्याचें काम बेगीन जाता जाल्यार वयर स्मारक. सभापती महाशय, आदरणीय मंत्री ढवळीकर आणि आपल्या जाग्यांतल्यान जर रस्तो दिलो जर जायत निश्चितपणान जातले. नाल्यार सरकारी दरबारान भितर जे कायदे आसात ते फॉलो करून, कारण हे वन खात्याच्या जमनींतल्यान रस्तो काडपा खातीर आमी योग्य ते सरकारी दरबारान आणि केंद्र सरकारा कडेन मागणी करून भाटकार तो दितलो आणि ऑथॉरिटी कडची जाणे करून आमकां फायनान्शियली पसून ताका कांयच आमकां युनेस्को कडल्यान मेळूंक शकतले. तोय प्रोसेस सुरवात करचो. सभापती महाशय, तांचो दुसरो प्रस्ताव हाता लागून आसा एक प्राधिकरण, म्हणजे महाराष्ट्रान भितर एक त्याची ऑथॉरिटी म्हणून केल्ले आसा. जशे डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी, किल्ले डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. हांवूय ताचे हे पळयता. हांव आतां तुमकां आश्वासन दिना, पूण कशे पद्दतीन कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत जर अशें प्राधिकरण स्थापन करून, जशें महाराष्ट्रान भितर हे युनेस्को भितर 12 किल्ले जाल्ले आसात तांणी प्राधिकरण केले. आणि थंयचे जे माजी खासदार आसात संभाजीराजे, हे त्या प्राधिकरणा मार्फत युनेस्कोंतल्यान तांकां फंडिंग आयज जाता आणि बरे भशेन किल्ल्याचें ब्युटिफिकेशन जाता आणि संवर्धन जाता. त्या धर्तीचेर आमकां कितें मेळटा जर जाय जाल्यार निश्चितपणान करतले. मंत्र्याच्या आश्वासनाचेर हांव म्हजो प्रस्ताव फाटी घेता. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटा तें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटा तें म्हणणें मान्य जालें. थाराव फाटी घेतलो. श्री अलेक्स लॉरेन्स. Speaker, sir, the House recommends that the Government of Goa proposes to Government of India the need to formally recognize theatre. The rich and dynamic theatre tradition of Goa as a form of Indian cultural expression that deserves official acknowledgement. The House further recommends that the Government of Goa should take steps in coordination with the Minister of Culture to prepare and submit a nomination dossier for the inscription of theatre in the UNESCO representative list of cultural heritage of humanity pursuant to provisions of 2003 UNESCO Convention. You are giving a reply? Yeah. To reply at the end actually, after everyone speaks. But actually to reply end म्हणता, पण आम्ही तो प्रोसेस सगळं कंप्लीट केलाय. First reply and then एव्हरीथिंग वी हॅड कंप्लिटेड द प्रोसेस. तू युनेस्को घेऊ म्हणटा पळय, त्याचा प्रोसेस ऑलरेडी आम्ही सगळं सुरू केला. त्याच्यानंतर हांव कितें केला ते सांगता. तुम्ही एक मिनिटान उलयात मागीर. द डिपार्टमेंट ऑफ द थिएटर अकादमी गोवा हॅज इनिशिएटेड द नेसेसरी स्टेप्स to coordinate with the Ministry of Culture of Government of India and the relevant central agencies to prepare and submit the nomination dossier for the inscription of theatre on the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity under the 2003 convention. At a state level, coordination committee has been constituted
and collected the documentation, stakeholder inputs and provides the requisite administrative support for the successful preparation and submission of the nomination. Speaker sir, हाका जे जाय पळय न्ही ह्याची कमिटी काडल्या चेअर्ड बाय द आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आणि त्याची कमिटी नोटिफाय केल्ली आसा ऑलरेडी. फक्त नोटिफाय करपाची उरल्या. तियात्र अकादमी जी आसा हाजेर काम करता तांच्यानी तियात्र अकादमीत सगळो तेजो फॉर्म फिलअप केला. जितके डॉक्युमेंट जाय तितके डॉक्युमेंट सगळे कलेक्ट केल्या आणि तेजें काम ऑलरेडी सुरवात जाल्लें आसा. म्हाका दिसता हो प्रोसेस सुरू करून आमी आतां फाटले 4-5 म्हयने जाले हेजेर वर्किंग करता ऑलरेडी. आमकां फाटले फावटी जेन्ना तियात्र अकादमी पयली फावटी म्हाका मेळपाक येयली तेन्ना ताका हांवें डायरेक्टली इन्स्ट्रक्शन दिलें. आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे आसा तेणी इनिशिएटिव्हूय घेतली आणि इनिशिएटिव्ह घेवन आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाकूय कळयलां ते कल्चरल हेका आणि जो युनेस्कोचो हे भरून धाडपा जाय पळय न्ही तोय धाडपाक सुरवात केला. तांच्यानी बाकीचे डॉक्युमेंटेशन मागला ते सगळे दिता. स्पीकर सर, वी आर व्हेरी मच सिरियस अबाउट दीस इशू आणि आमी हे करतले कारण हेजी सुरवात हांवेनूच तियात्र अकादमीक हे पयलीं सांगलेलें की करा सुरवात म्हणून. कारण आमकां एज इन कल्चरल हेरिटेज हे करपाक जाय. आतां पर्यंत तशें भारतांत म्हणजे हार्डली जे आहा पळय न्ही मुद्दम पळोवंक जाय म्हणून सांगता युनेस्को रेकॉग्नायज जे आहा पळय न्ही इट इज अ रामलीला, नवजारो, दुर्गा पूजा इन कोलकाता एंड वेदीक चांटिंग आणि कुट्टी आटम इतकेच जे आसा पळय न्ही दीज आर ऑलरेडी इन्क्लुडींग कल्चरच्या अंडर जे आहा ते युनेस्कोच्या अंडर रजिस्टर्ड आसात. पण आमी तियात्र एज अ डिफरंट आर्ट ते वयचे एज अ कोंकणी म्युझीक आनी हातूंतल्यान म्हणून आमी स्पीकर सर प्रयत्न केला. म्हणून म्हाका दिसता बटन खूब जाणांनी दाबल्या आणि आता ऑलरेडी 5 जाली. परत एक म्हाका दिसता ताका कितें सजेस्ट करपाक जाय जाल्यार एका मिनटाच्या भितर तेंच्यांनी सजेस्ट करचें. इतके मात्र रिक्वेस्ट. जेनिफर तूं मूव केला ते I have to speak first. येस आणि आता ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन म्हणटालो की रेजोल्युशन कित्याक दोन पार्टी गायले आणि दोन्ही पार्टी येवनात. हे पार्ट तिसरी पार्ट पडलो म्हाका स्पीकर सर उलोयन मागीर तेका आन्सर दी म्हणून सांगितलें. आता म्हणलें ताका लागून स्पीकर सर सी तियात्र पळय हा तो इज अ व्हेरी रिच लेगसी आनी तितून कोंकणी जावं आर्टिस्टीक एक्सप्रेशन तेजेर पब्लीक एड्युकेशन एड्रेसींग थिम्स रेंजींग मॉरॅलिटी फॅमिली व्हॅल्यूज सोशल रिफॉर्म्स जाय इथे आहा तितून. गव्हर्मेंटान रिकमेंडेशन केला नो डावट फायल मूव केल्या बट देर आर 15 एलिमेंट्स इन्स्क्रायब्ड आनी तितून भितर लिस्ट ऑफ इनटॅन्जिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्युमॅनिटी जायते आहा. हें सगलें आहा तुगेलें तुवें आतां सांगिल्लें तें. गव्हर्मेंट कितकोन हाव वील वी फायनली get this is the most important thing. There are a lot of things. Theatran, first it was founding theatrist Salolo, father of theatrist Lucian Ribeiro. Then Lucasine Ribeiro. So he was employed in the Italian opera company, made and that was sarke theatre thing commercial. And Bob Lucasine was going cars. And त्यांनी इनोव्हेशन केलें आनी चेंज पासून केलें एडॅप्टेज केलें वेर युनेस्को हेरिटेज तेजें इन्स्क्रिप्शन डिजर्व जाता आमकां. सो तितून वी कॅनॉट फॉरगेट ऑल्सो जे युरोपियन रुट्स आहाय जावं ग्रीक थिएटर आहा जावं तितून इंडियन स्टेज आहा स्टेज क्राफ्ट आहा आनी तियात्र ऑफ गोवा म्हणटे इट हॅज टू बी गिवन दीस मान एंड रेस्पेक्ट थिंगा. ताणें तियात्र काडलें बरें तियात्र सारके हिस्टॉरीक तियात्र काडले. इटालियन भुरगो फॉलोड बाय अलादीन अलीबाबा जावं कार्लोस माग्नो हितून तेणें फॉरेन एक्सपिरियन्स पासून घालपाक ट्राय केलें. तियात्र म्हणटा मागीर फायनली बरो ताका हें दिलें तें म्हणटा तें बाब आमगेलो ऑगस्टीन जॉन ऑगस्टीन तितून भितर आमगेलें मारगांव तुगे आमगेलें हें तेजें नांवार दवरलां पाय तियात्रीस तेज भाशेन हें सगळें करपाक म्हाका दिसता आय मेक इट शॉर्ट बिकॉज जायत जाण उलोवपाक सोदताय आनी गव्हर्मेंटान स्टेप्स घेयला हें करपाक. आनी हे स्टेप्स घेता आसतना जेन्ना इतले इश्यू जाताय जावं हिंग पळोवन एटलिस्ट हे हितून जायत जाण गेले रोमन स्क्रिप्ट आनी कितें म्हूण रोमन स्क्रिप्टाचेर हांव उलोवपाक हिंगा की इतले गव्हर्मेंट येवन गेले सक्सेसीव गव्हर्मेंट रोमन स्क्रिप्ट आतां कितें येयलो इतले येयला अरे हांव उलयत मरे तूं कोण म्हाका सांगपाक. सो स्पीकर सर आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दॅट हिंग सगळें डिस्कशन जाता बट हिंग कांय हें ना डिफरन्सीस ना. थिंग डिफरन्सीस केले उमके हाय उमके नाय मग दाखोवपाक बट हिंग सगळें आहाय कित्याक तियात्र म्हणटा देर इज लॉट ऑफ सिग्निफिकन्स इन द तियात्र. आनी हें हास्य
अशा हें कोण म्हणजे हें गव्हर्मेंटान आमकां कोण दिशें बिकॉज एटलीस्ट हितू क्रिटिसिजम जाता गव्हर्मेंटाक बट हें केलें जाल्यार म्हाका स्वता एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज एज फार एज दीस तियात्र तांकां युनेस्को स्टेटस मेळपाक तियात्रान जे इतले वर्सां इतली कल्चरल आमगेली हें आहा परंपरा आहा इतली आमगेली देर सो मच ऑफ अस्मिता इन इट हांव मागोतां की चीफ मिनिस्टरान फॉलो अप कोन्न जाल्यार आमकांय एकल्या म्हणजे कोण जाय जाल्यार ताका फॉलो करपाक कोणाक दोन कितें जाल्यार कोण वन ऑफ द मेंबर्सां दोनी वदान दोन जाणां फॉलो अप करून तें काम करपाक बेगीन थँक्यू स्पीकर येस श्रीमती जेनिफर मनसरात एक मिनटां मातशें कंप्लीट I'll make it very short. Speaker sir, I rise to support the private member resolution moved by my colleague Alex Lorenzo. Speaker sir, Tiyath is a very exclusive to Goa and it's a very unique form of Goan art and there is nothing to match this anywhere else. It promotes the official language, the folklore, ideas and scripts and music and it also has a very mass appeal. And also, it's a medium of social, political, education and cultural issues which are brought about with humor and drama. Speaker sir, the TOG has created, I'll be very short since CM has already said that he's moved the file. It also creates direct and indirect employment and opportunities for the locals. It has also boosted women empowerment and has always championed the gender equality in terms of participation, actors and singers. Speaker sir, it's our duty to conserve and promote and preserve it as it is a heritage and it should not as only one more form of theatre. The UNESCO tag would be a powerful tool for safeguarding the Tiyath and it would provide the international recognition that this art form deserves, attracting resources and attention to the support of its preservation. Speaker sir, the Tiyath is not just entertainment, it's a reflection of Goan life, values and spirit and plays a big role in keeping the culture alive across generations. Thank you, Speaker sir. Yes. For the private member resolution passed by my colleague Alex Lorenzo, on behalf of all the Tiyatris, first of all, I would like to thank our Honorable CM for already moving the file. And again, आमचे तियात्रीस भावा आणि भयणां सगळे they showcase their art, our culture, our heritage, everything. So on behalf of them, I would request the Honorable CM to kindly give them the UNESCO tag. Thank you, Speaker sir. Yes, Shivaji Vegas. So I stand in support of the private member resolution passed by our colleague Shri Alexo. Speaker sir, Tiyath हें एक बॅकबोन अशें म्हणपाक जाता जें आमी कोंकणीन उलयताय तुमचे जाल्यार एक पिलर असो तियात्र म्हणलेलो आनी हे तियात्रांतसून ल्हानपणीसून जे पयले आर्टिस्ट जे कॉमेस जाताय ते जमनी वयले खेळगडी तो जमनी वयलो खेळ हे करून हे मागीर तियात्रांत वयस जाताय आनी हे तियात्राक युनेस्को दर्जो दिवपाक आय थिंक इज अ व्हेरी गुड मूव हे दर्ज्यांतल्यान ही भाशाय आनी गोड जातली हो स्क्रिप्टूय गोड जातलो आनी म्हाका दिसता हे गोंयकारांक एक व्हडपण आनी आमगे कलिगान हे आल्टे आमी एक सपोर्ट करताय आनी तियात्राक हो दर्जो युनेस्को व्हरपाक आमी एका तेंको दिताय. स्पीकर सर, हांव आज बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सान हाडिल्ले रेजोल्युशनाक सपोर्ट करून उबो रावला. तियात्र म्हणटा ते 130 वर्सांचो ताका इतिहास आहा. जे ताणें सांगला ते भशेन लुकाजीन रिबेरान स्टार्ट केल्लें 1892 ताका आज मेरेन तशें नॅशनल आनी इंटरनॅशनल रिकॉग्निशन अशें ना, फॉर्मल रिकॉग्निशन. आनी हें युनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्टान येवप म्हणल्यार तें फॉर्मल रिकॉग्निशन जातलें. Theatre deserves this because it is an ambassador of Goan identity. Speaker sir, आयचे आमचे समाजाचे होप्स एंड कन्सर्न्स, इनजस्टिसाचे अगेन्स्ट गोंयची अस्मिताय हे सगळें राखपाक तियात्र आसा आनी तियात्रिस्ट म्हणटे कल्चरल टॉर्च बेरर अशें वागतात. म्हणटकर सरकारान जें कितें युनेस्को नॉमिनेशन डोजियर करपाक हातान घेतलां ताजे खातीर निलेश काब्रालान आपूण OSD जावपाक मायनिंगाक तयार आहा म्हूण सांगलें. त्या भशेन रेजिनाल्डाकूय व्हडलें चड काम ना अशें दिसता म्हाका. रेजिनाल्डाकूय OSD म्हणून करचो, आमकांय कोणाक बेकार आहा ताका करचें
कोणाने करून घेवचे एल्टन डिकोस्टा एल्टन डिकोस्टा Because I rise to support the private members' resolution moved by my colleague Bob Alex. Speaker sir, सगळ्यांनी उलयले ते भाशेन तियात्र म्हाका दिसता इट प्रमोट सोशल व्हॅल्यूज सोशल अवेरनेस आनी व्हडले म्हळ्यार एक पाटी सरकाराकूय एक्सपोज करपाक जेन्ना जायत पाटी जेन्ना डोनेशन तियात्र करता तांकां रिले कातर म्हळ्यार जायत रागू येयलो आहा रवींद्र वाना मडगांव हांव जाणा स्पीकर सर तियात्र म्हाका दिसता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमगेले कल्चर एमले आनीक म्हाका दिस इज वन प्लेस वेर एंटरटेनमेंट डू नो इट बिल्ड्स अ डिफरंट ऑल टुगेदर डिफरंट कल्चर सो म्हाका दिसता वॉट रेजोल्युशन आमगेल्या रेजिनाल्ड आहा इट्स टेन टू सपोर्ट तियात्र इन युनेस्को रिप्रेझेंटेटिव्ह लिस्टान घालपाक सो विथ दिस आय फील दॅट वी शुड ऑल सपोर्ट दिस बिल येस क्रूज सिल्वा Because of the resolution sorry, Alexo Lorenzo. हे बरें रेजोल्युशन आनी हेचे रेजोल्युशन हांवें हाडटा 1 ऑगस्ट आमी घायला पूण आमचो तो बॅलट लागूना पूण हांव हॅप्पी आज तें एलेक्सा लॉरेन्साचें हें रेजोल्युशन येयलें म्हूण आनी आज डिस्कशन आनी आज जें डिसिजनूय जातलें आनी सीएमान ऑलरेडी फायल मूव केल्ली आहा स्पीकर सर कोंकणी म्हणजे आमगे गोंयची आयडेंटिटी आनी ही आयडेंटिटी कोंकणी सांबाळपाक तियात्रिसांचो व्हड हात आहा तियात्र आनी तियात्रिस्ट सो हे आमच्या युनेस्को नॉमिनेटेड करचें आनी फायल जाता तितली बेगीन मूव करची म्हूण म्हाका येस श्री गिरीश कोरकर I stand in support of this resolution moved by Honorable MLA Reginald. Speaker sir, तियात्र हो एक गोंयचो कल्चर आनी तुमी पळयता आसतले गोंयभरान तियात्रांनी जावं गांवांनी तियात्र मनयता तशेंच गोंयच्या भायर जावं परदेसान जावं UK आसूं US आसूं जावं अरेबीक कंट्रीज आसूं हांगाय तियात्र हो जो आसा तो परफॉर्म करता स्पीकर सर हो एक टेलर मेड म्हटल्यार कोंकणी लवर म्हटल्यार जे कोंकणी मोगी आसा हे कोंकणी मोगींचो तियात्र म्हटल्यार आर्ट परफॉर्म करपाचो एक हें आसा आनी स्पीकर सर आमी पळयता की जो एंटायर डायस्पोरा आसा गोंयचो कोंकणी मोगीचो डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड हांकां कनेक्ट करपाचो हो जरियो आसा स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की हो मास म्हटल्यार आमचे जे लोक आसा कम्युनिटी आसा ती कम्युनिटी बिल्ड करपाक तांकां एडुकेट करपाक लागून हो खूब म्हत्वाचो जो प्लॅटफॉर्म ह्या तियात्राचेर तूं येता आनी तशेंच जे स्क्रिप्ट ज्यो आसा तो युनीक स्क्रिप्ट आमी पळयता की प्रत्येक वेळा एक डिफरंट टायप्स ऑफ स्क्रिप्ट आनी फास्ट स्क्रिप्ट ह्यो ह्या तियात्राची हितून मेळटा सो आमचो सगळ्यांचोच एकूच हें आसा की हो जो मॉडर्न इंडिपेंडंट आर्ट फॉर्म आसा हो फॉर्म आमी फुडें व्हरपाक लागून सगळ्यांनी युनेस्कोचो दर्जो जो आसा ह्या आमच्या तियात्राक दिवन मेळोवन घेवचो आनी हेका एक बरे पैकी जो मुखेलमंत्र्यांनी सांगलेले आसा हेजो प्रोसेस जो आसा तो स्टार्ट केल्लो आसा म्हणून सो हेका दर्जो दिवपाक फुडें सपोर्ट करचो श्री निगमर कामत ओके सर येस हावसाचे मुखार जे रेजोल्युशन आमचे कलीग बाब अलेक्स लॉरेन्सो हाणें मांडलां ताका सपोर्ट दिवपाक हांव उबो आसा तियात्र जशें आतां सगळ्यांनी सांगलें इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल थिएटर आर्ट ऑफ द स्टेट इन कोंकणी हांव जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना म्हाका एक संदी मेळ्ळी तेन्ना खुबशे तियात्रिस्ट म्हाका येवन मेळ्ळे आनी म्हणपाक लागले तियात्र प्रोटेक्ट करपाक जाय तियात्राचें हें कमी जायत वता आनी त्या वेळाचेर तियात्र एकाडेमी फॉर्मार केली आनी तांकां फॉर्मार करूनच दवरली ना तांकां ऑफीस प्रिमायसीस दिले तांकां स्टाफ दिलो आनी तियात्राक तो मुवमेंट बरो जावचो ह्या उद्देशान केलें आज तियात्र आनीकय मुखार पावता आनी आतां मुख्यमंत्र्यान सांगलां की ऑलरेडी दीज मुवींग फॉर इन्क्लुडींग इट इन द युनेस्को दीज रिप्रेझेंटेटिव्ह लिस्ट तें जालें जाल्यार आनीकय ताका बरें मेळटलें तें मुख्यमंत्र्यान पुढाकार घेवन तें करचें अशें हांव तांकां विनंती करतां श्री कार्लोस फेरेरा Honourable Speaker, I rise to support the motion of Alex Lawrence. Theatre आमी जाणात is a culture, reflection of cultural ethos and कोंकणी तेजे पासत उरली आनी आमी पळयलें जाल्यार तियात्र आमचे actually it is a drama, theatre म्हणटात आमी and in theatre you see good, you see happy, you see historical facts, you see satire and it सगळें reflects in theatre. हांवें पळयलें तें लिस्ट युनेस्कोचे 14 आमचे इंडियाचे आसात लिस्टार आसात आनी एक हांव सांगता केरळाच्या कुडियातम संस्कृत थिएटर म्हण आसा आनी गरबा गुजरात म्हणल्यार आमचे तियात्र थिंगाय लिस्टार घालपाक प्रॉब्लम नासतलो फकत एक रिक्वेस्ट करता रेजिनाल्डाक दॅट लिस्ट दॅट वर्ड इज representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Not the intangible word is missing in your resolution.
It should read as representative list of the intangible cultural heritage of humanity. ऍक्च्युली गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाची जी पॉलिसी आम्ही हेरिटेज पॉलिसी केला पाहिजे तर इनटेजिबल हेरिटेज कल्चर म्हणून ऑलरेडी आमच्या आर्किओलॉजी मिनिस्टर ऑलरेडी घेतला इन्क्लुडेड ऑलरेडी केला ऑनरेबल एलेक्स सिगरा याने प्रायव्हेट मेंबर बिल आला त्याला सपोर्ट करपाक उठला एरेस्ट लॉरेन्स ताका सपोर्ट करपाक उबो आहा तियात्रीस जे आहा हे आमचे गोंयानूच न्हू मात आख्ख्या वर्ल्डाक आमची गोंयची आयडेंटिटी हे सांबाळटा आमचे गोंयकार हूंय आहा तितले कोडे आमचे गोंयकार म्हणून आमकां गोमन येता आनी चड गरज आहा हिका सांबाळपाक आमचे सांताक्रुजान आमची विलेज आहा कालाफ्रा म्हणून बरें म्हळ्यार कालापूर आमच्या सांताक्रुजाचें नांव कालाफ्रा विलेजीचें आनी कालापूर कित्याक म्हळ्यार ते कला आसलेले लोक आनी आमचे असले कला आसलेले भरपूर लोक आमचे हितून जावन गेले थोडे गेले आनी खुबशे आमचे कला आसलेले बरे बरे तियात्रीस आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा आनी तशेंच आमचे ऑनरेबल लेट आमची विक्टोरिया फेर्नांडीस हिंगासर ह्या ऑनरेबल हावजान आमच्या ऑगस्ट हावजान हिंगा भरपूर तेंचे डिमांड घातलेले आहा आनी तांकां जाता तितले फेसिलिटी दिलेली आहा तसो आमचो नंदकुमार कामती सदांच आमच्यार आसतलो हें करपाक ताका लागून हांव मागता की तियात्रिस्तांक आमच्या गोंयच्या युनेस्को हेरिटेज इन्स्क्रिप्शन ताका तांकां दिवपाची चड गरज आहा थँक्यू श्री निलेश काब्राल The resolution moved by my colleague, Bob Alex Reginald Lorenzo. म्हाका दिसता बरो आसा तियात्र अकॅडमीचो आंतोनी बार्बोज म्हण आहा आनी तूं लॉरेन्सो म्हणजे दोगूय थिंगाचे कुर्तोरीचेच सो बरी गोश्ट जातली स्पिकर सर सीएमान ऑलरेडी मुवमेंट केल्लो आसा आनी एंटनी बार्बोजाक हातीन दिले जाल्यार रेजिनल बाबान मांडलेले प्रस्ताव हो फुडें एंटनी बार्बोज व्हरतलो आनी सीएमाचें आदरण करतलो हे आश्वासन सीएमान दिल्लें आसा व्हेरी गुड मूव हे हरीश बाबान रेजिनल बाबान केला ते भाशेन आनी हांव इतलें सांगता की ज्यो फाटल्यान हे जे आसा हे बरोवपाक कला मोगी म्हूण एक बरो लेख गेलो खूब वर्सां पयलीं आनी तो लेख घेवन फुडें जो डॉक्टर काळे आसा तेणें बूक बरयल्लो तेजे हे घेवन ते फुडें व्हरचें अशें विनंती करता थँक्यू श्री आंतोनियो वाज प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमचे कलिकान एलेक्स लॉरेन्स हाणें हाडलेलें आसा हांव खरेंच ताका कालच्यान बी बरें करूं म्हणटा कित्याक हांवें ते लास्ट फ्रायडे 25 जुलय हांवें हाडलेलें म्हणून तें म्हजें रेजोल्युशन येवंक ना पूण आयज ताचें आयलां ताका लागून हांवें सपोर्ट करपाक हांव उबो रावलो आसा हांव सीएमाक कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें जे तियात्राक पासून ताणें चिंतलें आनी म्हाका दिसता हें हो युनेस्को जो दर्जो दिवचो आनी ताचें तें मन आसा हांव कालच्यान ताका देव बरें करूं श्री उल्हास तुयेकर सर तियात्र गोंयभर लोक पळयता आनी आमचे चडशे सालसडीन डेली तियात्र आमकां पळोवपाक मेळटाले आनी आजुनूय हे तियात्र हे कलाकारांनी हे खेळ आपले सांबाळून दवरला आनी आमचे तियात्रीस अकादेमी एक कार्निवलाक सुद्दां गांवांनी खेळ दाखयता आनी ही संस्कृती कला हे दाखयत आसा आनी ती दर्जो ताका युनेस्कोत मेळचो अशें मागता थँक्यू स्पीकर येस माजी मुख्यमंत्री उलयता आमगे बटन चोयना तूं तुझे बटन वयर आसता तुझे बटन बटन आसा ते वयर पळयता सर येस उलय तुजो डायरेक्ट तुझे डायरेक्ट आसा तुजो म्हजो आनी सीएम डायरेक्ट म्हळ्यार कितें डायरेक्ट दिना न्हू उलोवपाक तो म्हजो आनी सीएमाचो डायरेक्ट आसा कितें स्पीकर सर हे प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन सपोर्ट करपाक जे बाब एलेक्स रेजिनाल्डान मांडला तियात्र हे इज जस्ट नॉट अ फॉर्म ऑफ एन एंटरटेनमेंट आज इट इज अ लिव्हिंग एक ब्रिथींग एक्सप्रेशन आनी गोंयची आयडेंटिटी आनी जायते लोकांले जो एक वॉयस आहा इट हॅज कॅरीड दीस वॉयस ऑफ द पीपल स्पीकर सर हितून रिफ्लेक्शनूय जाता अबाउट एन्झायटीज एस्पिरेशन आनी ट्रूथ आमची गोंयची सोसायटीची आनी खास करून ह्या हावजा मुखार हांव हाडपाक सोदता की तियात्र आनी रोमी आर इनसेपरेबल यू कॅनॉट सेपरेट देम स्पीकर सर लायक सॉंग एंड मेलोडी कांतार आनी मेलोडी भाशेन सेपरेट करूं जायना सोल आनी लँग्वेज सेपरेट करूं जायना स्टेज आनी स्क्रिप्ट हे सेपरेट करूं जायना स्पीकर सर तियात्राची स्टेज आनीक कितली वर्सां जाली इट ब्रीथ्स थ्रू रोमी कोंकणी to advocate for Tiyat without standing up for Romi today is like
supporting the body without its soul. I hope who can understand have understood आणि कोणाक लागता ते तेमी लावून घेचे. Speaker sir, this is like a paradox. What I say is a paradox. Kidak those who do not desire to stand before this Goa government to recognize and respect the Konkani language's diversity and richness, but want to stand before UNESCO. This is the paradox. Speaker sir, to recognize the richness that Romi Konkani Tiyat is a form of an Indian cultural expression. देव बरे करू सगळ्यांक. पूण स्पीकर सर सिरियसली उलयतना युनेस्को हेरिटेज इन्स्क्रिप्शन पळय ऑफ थिएटर ऑफ गोवा, we can't forget the European roots that it has. It has European roots. Just as the Greek theatre has tremendously influenced Indian stage, Goinso theatre too has certain elements. And we can differentiate that. Honorable Speaker, 17th April, जे बाब रिजनलान सांगितलं पाहिजे 1892, लुकासिनो रिबेरो हेणे चिंतूंक नाशिल्लें आसतलें अबाउट दिस फ्युचर फॉर्म. पूण जेन्ना पयलोच एक हिस्टॉरिक तियात्र इटालियन भुरगो जावं तेजे नंतर अलादीन जावं अलीबाबा जावं कार्लोस माग्नो आणि तेजे नंतर ट्रान्सफॉर्मेशन जालें एट द हँड्स ऑफ मार्गांवस João Agostinho Fernandes. And he may be called a liberator of the theatre from foreign influence and giving an independent identity. आज UNESCO inscription, अगर इसका 100 वस्तु I plan to list before the Honorable Chief Minister. Number 1, कि theatre of Goa is an exclusively Goan form. There is nothing to match for it in Asia with its in the 21st century. Asia देशो तियात्र मोठे ना. दुसरे तियात्र ऑफ गोवा हेजे एक कॉम्बिनेशन जरी तर चयल्यार फोक एलिमेंट्स, आयडियाज, इमेजरी आणि सिंबल आणि मॉडर्न स्टेज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्टेज क्राफ्ट, स्क्रिप्ट आणि म्युझिक. तिसरे स्पीकर सर, तियात्र ऑफ गोवा has always retained its mass appeal even in today's digital age. चौथे स्पीकर सर, अख्खे एशियन theatre of Goa remains a theatre which is of the masses, for the masses and by the masses. उले भाई important points मातो उलोपाक दिना. तियात्र हिंगा आमको इश्नो माशे लोक सगळ्यांनी एक मिनिट घेतला. एक 5 मिनिट चीफ मिनिस्टर आपको 1 मिनिट 5 मिनिट सगळ्यांनी 5 मिनिट. स्पीकर सर, थिएटर ऑफ गोंयच पड आहा इंतू एक एसेन्शियलिटी आहा ऑफ लिबरल, सेक्युलर आणि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ थिएटर. सगळे जरी चयल्यार एक बाइंडिंग आमकां युनाइट करता, आमकां सिमेंट करता फॉर द मासीस ऑफ गोवा बेस्ड ऑन द सिंपल मेसेज आणि अपील. Theatre Academy of Goa also needs to launch a systematic global movement with aim, so ultimate aim to see the granting of the heritage status to Goa. आणि म्हाका दिसता हे रेझोल्यूशन फक्त सिंबॉलिक जावपाक आणि टोकनिझम जावपाक शिरीपण. This should be the start of a sincere आणि एक न्यू थिंकिंग with the theatre. आणि निमाणे let Konkani in Romi and Devanagari bloom in education as well as culture and performing arts. Yes. Thank you so much. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, yes. डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड थिएटर अकादमी हांच्या वतीन आमी ऑलरेडी प्रपोजल रेडी केला युनेस्को खातीर. इट इज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. म्हज्या समेस्त बाकीच्या सगळ्या वांगड्यांनी इन्क्लुडींग द LOP हांच्यांनी तेजेर हायलायट केलें. बाब रेजिनाल्ड हांणी हो प्रस्ताव मांडलो आणि पण त्याच्याच पयलीं हो आमी सगळो प्रोसेस सुरवात केला. तांच्यांनी सगळे सांगलेले सगळे फॅक्टर हांव म्हज्या आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाक कन्सिडर करपाक लायता आणि कन्सिडर केल्या उपरांत हांव कंटिन्युअसली फॉलोअपूय करता. रेजिनाल्डानूय बी म्हज्या आर्ट एंड कल्चर अकादमी आणि थिएटर अकादमी ह्या दोनाय कडेन तुवेंनी फॉलोअप करचो. तांकां जे इनपुट्स जाय ते इनपुट्स कलेक्ट करपा खातीर, कारण आयचें भाशण खूब बरें आशिल्लें इन्क्लुडींग तुजें आनी LOPचें सुद्दां. इट इज व्हेरी गूड. इट इज एन सपोर्टीव फॉर द थिएटर.
but whatever the document required, you can submit that document. For that purpose, आमी मेळून म्हाका दिसता तियात्रा खातीर हांगासर सबका साथ सबका विकास आहा म्हणल्या उपरांत तियात्रा खातीर युनेस्कोत घालपाक आमचें सरकार जें आसा पळय न्ही सिन्सियरली प्रयत्न करतलें हांव इतकें सांगता आनी बाब रेजिनल्डाक रिक्वेस्ट करता की ताणें ह्या रेजोल्युशन फाटीं घेवचें ऑन द माय गिवन एश्युरन्स ऑफ येस फाटीं घेता तुमी घालता म्हणून. In view of the paradox of those who have not supported the Roman script and supported the UNESCO, and the proposals of the proponent, proponent of the paradox, when the government was in full power, they could not do it. I would request the government, the present government, to take upon the responsibility and give it in stipulated time, so that it goes on record that when the full power was there, it was not done, and then when people like us supported us, and we would do it. सांगेल मरे की ते ऑफिस बी तुई स्टार्ट करू ना अरे ते युनेस्को करूचा सोड स्पीकर सर म्हणटा पयलीं ते अशें येस तुम्ही फाटी घेतात सर ना अख्खो गव्हर्नमेंट फुल पॉवर असताना जाऊ ना ते आता तू बस आता कित्याक उलोवपाक कांय न्ही हांव एक सक्सेसीव 4 गव्हर्नमेंट आहा आनी हांवें चोयलें जाय सांग उलोवपाक जायचं हांवें भायर सांग पूण हिंग उलोवपाक करपाक कोणाय रिकॉर्ड कित्याक रोमन लिपी लागून हांव आजके 4 टर्म झगडना 1 पार्टी 4 पार्टी झगडना 4 टर्म झगडना आनी मात सांगपाक गरज ना स्पीकर सर हांवें कितें रेकॉर्डाचेर घालपाचें रेकॉर्डाचेर हाडना ताज्या बद्दल सांगता काय तियात्रीस तो हॉल पळय आसा रवींद्र भवना तो सुद्दां आर्थिक मिनिस्टर आसतना हाडला हांवूय गव्हर्मेंट हाडलो हांवूय ते गव्हर्मेंट हाडलो तेज्यान ना बरोबर तेज्यान ना बरोबर तुमी फाटी घेतात हाडलो अलेक्स लॉरेन्स फाटी घेतात प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटी घेतलो येस नेक्स्ट युरी बाब युरी जालें मग अपोजिशन लिडर येस स्पीकर साहेब हे माय जाला मग काट केला हातोर बाजी केल्या कितें पळयलां तें पयलीं वाद Because this house unanimously resolves that मुखेलमंत्री बाब तू माझी हमारे काट केले ते दाखवतो किती मिक्स केला yes resolves that the exemplary work done by some NGOs and social activists working for the empowerment of persons with disabilities, animal welfare, child development, orphans, homeless, street children, old age home, and also in preserving natural assets and environment be acknowledged by a suitable mechanism with which the government may put in place through the Department of Social Welfare. Speaker sir, I had also added the establishment of NGO facilitation and resource centers in 2 districts, identifying unused government buildings, accommodation, community spaces to be provided to registered NGOs involving a transparent criteria. This was what I had added. Yes, Mari Mantri. He has to actually technically, after we speak, you have to give your answer. That is what Sudhin Bab will tell you. Sudhin Bab, तुम्ही उलया दी. तू उलया दी. Start. Yes. तो उलवून दी भाई. तो complete उलवून दी. That is how private members resolution has to be. Yes. No, how? No. I just point out certain things which I cannot answer. I have to speak. Yes. Yes. Then you. उलय. Speaker sir. हे पण प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन घातला ते खूप गरजेचे आज जे गोंयांत जे चल्ला खास करून द वे NGOs activists are working in the state of Goa we need as legislators need to highlight this and give them the right due. Speaker sir, जेन्ना हांव म्हणटा की the house unanimously resolves that the exemplary work done by some NGOs and social activists working for empowerment of persons with disabilities,
child development, animal welfare, orphans, homeless, street children, old age homes, आणि preserving Goa's natural assets and environment. आता हांकां एक they have to be acknowledged by suitable mechanism which the government may put in place through the Department of Social Welfare. Because आता जेन्ना हे हांव मागता म्हाका दिसता हे resolution needs to recognize, needs to appreciate, acknowledge the exemplary work of NGOs and social activists. Because हे activists and NGOs have been instruments of change. They have made Goa a better place to live. In their wins and in their successes, Goa and Goans have won. खास करून थोडेशे NGO आणि ऑर्गनायझेशन जावं डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवा, चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट, स्पेशल स्कूल कुर्चोरेम, केशव सेवा साधना बिचोले, लोक विश्वास प्रतिष्ठान पोंडा, मातृछाया पोंडा वर्किंग विथ ऑर्फन्स, अल शदाय चॅरिटेबल ट्रस्ट बोडगोवा, स्नेहा मंदिर रनिंग ओल्ड एज होम at Ponda, Sanjeevani providing relief during old age, यही Ponda हा, Street Providence जे काम करता against hunger and homelessness, Setu Child Development Center, तशेंच संगत गोवा, Udant educating slum children, मदर थेरेसा चॅरिटेबल जे काम कोताय. बिकॉज म्हाका दिसता ह्या हावजान तांकां एप्रिशिएट करपाक जाय. ह्या NGOन ज्या पद्दतीन खास करून सोशल एक्टिविस्ट स्पेसिफिकली आज आमचे पर्यावरण राखपाक, आमची संस्कृती राखपाक, आमची परंपरा राखपाक जे पावल हे माताय, खास करून विथ सेविंग आणि एक सस्टेनेबिलिटी कंट्रीब्युशन टुवर्ड्स दी नॅचरल एसेट्स, एनवायरमेंट आणि गोंयची युनिक आयडेंटिटी. हितून जेन्ना उलयतना स्पीकर सर म्हाका तरी खूब खुशालकाय भोगता. एक NGO जो म्हज्या तकलेन येता, गोवा फाउंडेशन, आनी इट्स मेंटर क्राउड आल्वारीस. द स्ट्रगल इज कन्सिस्टंट एंड कंटिन्युअस टू प्रोटेक्ट द लँड आणि द एनवायरमेंट ऑफ गोवा. And their advocacy resulted in the establishment of Goa Mineral Ore Permanent Fund. आज हेजे disposal जाता of the state government, which is at the disposal. Because contribution is also exploit as ensured. आमका एक ensure मागीर the exploitation of natural assets such as iron ore follow the principle of intergeneration equity. आज हांव एक स्पेशल मेन्शन करपाक सोदता ऑनरेबल स्पीकर सर, पद्मश्री नॉर्मा आल्वारीस, एक लॉयर, सोशल वर्कर, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, आणि हॅज बीन इन्वॉल्वड इन ओवर 100 your boss, माझे boss, over 100 PILs. Yesterday she was Minister for NGOs. She has been involved in 100 PILs and has served as an amicus curiae. Speaker sir, जे राजेंद्र बाब केरकर याचं काबराल गे नाव गेला तांबडो जातात टोमाटा भाशी, टोमॅटो भाचेराव. स्पीकर सर, राजेंद्र बाब केरकर, a prolific and a studied writer on environmental issues, on आमची मादय, on the Western Ghats, on social issues. पराग रावेकर बरो बुक काढला, एक रायटर आणि एक रायटर, आणि he is one who maintains एक बरो कूल असता. मुखेलमंत्री सारको आज कूल आहा, बरे केस बी काळे कोण आहा, तीन दीस ना तो म्हाका खबर ना मनीला वयता दिसता अवॉर्ड घेवपाक. इन्फ्लुएन्शियल मनीस तो मातसो.
हे रेझोल्युशन असं ते म्हाका मार्क केल्ले आसा अँड ही स्पीकिंग समथिंग डिफरंट आय डोंट अंडरस्टँड लेट मी फिनिश खंयचे खंयचे मिक्स करता इतले हेडे व्हडले सेशन जाले कितले दीस ताका मेळ्ळे आणि त्या डिपार्टमेंटाचे सगळे उडोवन आयज उठार पावसाळ्याचो कात पळय केलो न्ही हांगा हांवें जाल्यार गोवा फावंडेशन एनिमल हजबंड्री टीसीपी एनवायरमेंट मायनिंग सगळे म्हाका आन्सर कित्याक करपाक जायना तुम्ही हे रेझोल्युशन एक तर त्यांनी स्पेसिफिकली एक तर त्यांनी सोशल वेलफेअर रिलेटेड एनजीओ म्हणून जाय असले ना जाल्यार एनवायरमेंट रिलेटेड एनजीओ म्हणून एनवायरमेंट ना जाल्यार त्यांनी होम डिपार्टमेंटाक तरी मार्क केले असले की बाबा दीज एनजीओ आम्ही चौथीक जेन्ना सांगणी करता पळय न्ही शेवटाक अशें आयज विसर्जनाच्या वेळार तूं सांगणी करपाक लागला ते सगळे लिडरां आपली तुमची नांवां घेतली आनी तुमी आपल्याकडे पत्रक दिल्ली आतां वता वता तुमचे सगळ्याक बरे मदाचें पट म्हणटा आमी ताका विकास तुझ्या स्पेसिफिक त्या मुद्द्यात काय ना आज 7 गिलोटीन म्हटलं 7 काय ना बुलेटिन काढो ना बुलेटिन करना विचार काय ना दाखय म्हाका तू पेजेर पळय बिझनेसाचेर पळय ना बिझनेसाचेर पळय विकासान दाखय ताका अरे बोस बरे तू पयली पळय किती इतलो सारखं हे जात रे सारको म्हणून म्हटलंय तुका आता ते गिलोटीन कंप्लीट विकास सर हेंक हॉर्जोप एक कोडे आनी हॉर्जोय स्पीकर सर खर्जोपाचे बरे आसा सगळे गिलोटीन त्या हेजेर ऑफिशियल हेजेर आसा पळय 7 म्हणून अरे मागीर म्हणटलो आपल्याला सांगूंक ना स्पीकर सर मागीर उलोवंक दिवंक ना म्हणटलो तुमकांच म्हणटलो म्हणून हांवें दाखयला 5 मिनिटां तेणे हायला अरे हांवें पावना पावला तो पळय राजेंद्र बाब केरकर he is on many official boards and committees contributing immensely to the environmental cause. And his opinion is that people worship tigers because they are at the apex of the food chain. Ramesh Bab Gaus, a person who espouses to struggle against the superstitions and unscientific tradition. म्हाका दिसता की खास करून स्पीकर साहेब I would be failing. Now these are people who are protecting Goa. पयली कितें जाय तें सांग कितें जाय तें सांग मान्य विरोधी पक्ष नेते तुका सोशल वेलफेअर सांगता सांगता मरे किती नाव कित्याक काडटा नॉट कनेक्टेड टू दिस they are connected शेवटाक आतां connected to social welfare सोशल वेलफेअर स्पीकर हांव सांगता मार्तोंडकराचो आयलो तेन्ना अरे ते मातशें सभापती महाशय उदक 25 फावटी बॅल मारली तांकां दवरला आनी हे म्हाका दिल्लें रेझोल्युशन जे सगळे अरे बाबा दावा तरी करा मरे 10 मिनिटं दिली 10 मिनिटांनी सोपवलं होते हाऊ लॉंग ही विल कीप ऑन स्पीकिंग स्पेसिफिक सोशल वेलफेअर संदर्भात आता it would be failing if I don't make a mention of Bab Swapnesh Shillekar. I consider his entry into public politics has brought vision. Other speaker sir, आमचो एकलो हा दोतोर बाब कुराडे तू अडकत तेका तेजे contribution to the society is immense. आज speaker sir, he is completely engrossed in his profession with a spirit of social service, rarely seen in the medical field. दोतोर जो आमचो प्रकाश कुराडे, born in Kunkolim, serving the people since 86. Ada, why I line gaili the Katola? This is the line that I had put, which you are not understanding. This is cut. Kator baji kelya. Speaker sir, I wish je recognitions of the role and contributions made by these NGOs in the house, and you need to recommend the establishment of an NGO facilitation and resource center in 2 districts. This comes under you. Identify unused government buildings, accommodation, community spaces to be provided to registered NGOs. And indun ek transparency
क्रायटेरिया आसपाक जाय हे तुवें जे हांवें घातलेले ते तुमी कट केला स्पीकर सर you need to see a rolling out monetary or non-monetary incentives recognizing these NGOs contribution to the state and the economy through a public cause advocacy and democratic participation. This is why you didn't understand it, because they cut it. This comes under your thing. So I am not taking all the names of all the NGOs because a lot of them are serving the state today and they have to be recognized. Yeah, this is the thing. Chatur team kela. मान्य मंत्री उलय Speak for Speaker sir, I stand to support the private members resolution moved by my colleague LP Bab Yuri. Speaker sir, सारांश म्हणटा कितें बा विजयागे उतर दे सारांश लास्ट हे जागपा सारांश हे आज सेशन कापा आता सारांश हे सो की हे NGO आहा तांकां तुमी प्रामाणीकपणान तेंगेलो दर्जो हक दिवपाचो because they are working for the welfare of Goans and Goenkar. Yes, Minister Sampade, our Chief Minister, that is what he is trying to say. Thank you. श्री वीरेश बोरकर. Speaker sir, I stand in the support of the resolution moved by Honorable Opposition Leader Yuri Alemo. Speaker sir, मेन युरी बाबान सांगले की NGO जे आसा जे NGOs काम बरें करता आनी जेंच्यान सोसायटी बिल्ड करपाक लागून सोसायटी बरी करपाक लागून काम केल्लें आसा इन डिफरंट फिल्ड सगळे फिल्डाचे आतां हितून हे कसलें रेजोल्युशन कितें रेजोल्युशन आतां रेजोल्युशन ना जाल्यार तें डिफरंट तुमी हे करूं शकना पण रेजोल्युशन कितें आसा की कसले NGO जे आसा जेंच्यांनी बरें काम केलां सोसायटीक लागून गोंया खातीर आनी गोंयची जी उदरगत करपा खातीर सो हे लक्षात घेवचें हांव हांगा उबो रावला हे रेजोल्युशन जे सपोर्ट करपाक आनी पूर्णपणान सपोर्ट करता स्पीकर श्री Benji Vegas. Sir, I stand by in support of the resolution raised by our colleague Bab Yuri Alamo. Because sir, जे बाब युरीन प्रपोज केला ते सारकें हितून तेण नांव प्रपोज केलें एडवोकेट बाय नॉर्मा बाब गांव तालवारी आमगे बाब राजेंद्र केरकर डॉक्टर कुराडे बाब स्वप्नेश तुका जाय जाल्यार तूं एक बूक दाखयला तेजें नांव घाल आनी 10 नांव घाल तूं बट द होल आयडिया इज तुका कोण बरो दिसता आमकां कोण दिसता कम्युनिटी पासत काम कोता तू काणकोण सोन कोणागे घालपाक जाय तिंगाचोय घाल प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी जे कोण काम कोता बऱ्या पासत काम कोता इंच नाव एड कराय स्ट्रीट प्रोविडन्स चलयता बाब डॉनल्ड सो हेंक सगळ्यांकू म्हाका सता एक हें करून हाडपा जाय आनी सोशल वेलफेरा अंडर तांकां एक्नॉलेज करपाची गरज आसा येस सिल्वा स्पीकर सर आमचे युरी रेजोल्युशन हाडला तेका हांव सपोर्ट करपाक येस मान्य मंत्री उलटी हे तें तूं ती मरे तूं कित्याक दिना आन्सर स्पीकर सर अरे तो उलयता ना रे जालो उलोव सांग मंत्र्याक उलोवनी कितें उलटा आदरणीय आमचे LOP हांणी एक म्हत्वाच्या मुद्द्याचेर आमचें लक्ष केंद्रीत केल्लें आसा रेजोल्युशन समजोवपाक मातशें सुरवातेक खूब कठीण गेलें कारण तातूंत भितर गोवा फावंडेशन आयलें एनिमल हजबंड्री आयलें आमचे TCP आयले एनवायरमेंट आयले मायनींग आयले आनी खुबशे आमचे एक्टिविस्ट आसात तांची नांवां आयलीं हांव घुस्पल्लो की कोणाक कशें म्हजे वटच्यान कितें दिवप कारण जो प्रश्न आसा की तुजो म्हाका आतां समजलो शेवट कट केले ते मी हांवें बरयलो ते कट केले पूण ते तातूंत भितर नाकाशिल्ले खूब आसा कट केले ते बरें आहा नाकाल्ल्या पूण तातूंत भितर नॅचरल एसेट्स जावं बाकीचे सगळे एनिमल वेलफेअर हे सगळे म्हाका खंयच्यान लागतले म्हाका कळना पूण तरी म्हाका कितें समजलें ताचेर आन्सर तूं उलय तेका लागना बसून घेत तुका लागना जाल्यार तेका उलोवन दी सभापती महाशय जे पळय गोंयांत भितर बऱ्यो सर्विसीस दितात ते NGOs आसतले ते इंडिविज्युअल्स आसतले ज्या लोकांचे अचिव्हमेंट्स जाल्ले आसात जे लोकांक आदर्श आसात गोंयांत भितर हांचे सगळे सन्मान करपाचे म्हाका दिसता पयले फावटी आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतिल्ले आसा गोवा स्टेटहूड दिसाक एव्हरी इयर करतात एव्हरी इयर ज्या हातूंतल्यान तांणी एप्लाय करना आसतना पसून एप्लाय करपाचे आनीक जायते डिपार्टमेंटांनी सोशल वर्कर NGOs हांचे आमी सन्मान करतात आमचे खातेंय करता पूण ताचे विशयी तांणी जनरलायज करून सांगिल्लें आसा अशा खुबशा लोकांचे म्हाका दिसता की गोवा स्टेटहूड डे जो आमचो रवींद्र भवन मडगांव हांगा जाल्लो त्या दिसाक किमान 30-40 अशे NGOs आनी इंडिविज्युअल्स हू हॅड कॉन्ट्रिब्युटेड इन द डेव्हलपमेंट अँड प्रॉस्पेरिटी ऑफ गोवा वेर एक्नॉलेज आनी तांकां सन्मानीत केल्लो म्हाका दिसता आनी एक फावटी हांव अशेंच 11th year of Government of India 11th year of the Modi सरकार 11th year of मोदी सरकार जेन्ना आमी सेलिब्रेट केला तेन्ना परत एक फावटी 30-40
NGOचे परत एक फावटी मोठो सन्मान केल्लो आसा. आमच्या डिपार्टमेंटाच्यो कांय स्किमी आसात. आता ज्यो आमच्या सोशल वेलफेअरान भितर आमकां लागतात, तुम्ही आता स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साचोय म्हणून एक उल्लेख केलो, त्याचे बरे काम करता म्हणून आमी ताचो सन्मानूय केल्लो आसा. ताका बेस्ट सोशल वर्कर किंवा बाकीचे जे ताका फावो जातात ते त्याच्या NGOकय दिल्ले आसात. इंडिव्हिज्युअली दिले ते जालेच, ज्या वेळार तो बरें काम करता ताचे कडेन आमचे बरे हे आसात. तशेंच आमचे स्टेट अवॉर्ड्स जे पर्सन विथ डिसेबिलिटीक आसात ते बेस्ट एम्प्लॉयर, जाचे आपले स्वताचे एक एम्प्लॉयर म्हणून तो आपल्या कामगाराक काम दिता, तांकां आमी करतात बिईंग डिसेबल. बेस्ट NGO इन डिसेबिलिटी कॅटेगरी म्हणजे 50,000चे ताका दितात, 50,000चे बेस्ट NGOकय दितात. बेस्ट PWD एंटरप्रेन्युअर 50,000चो रिवॉर्ड ताकाय दितात, सन्मान करतात. बेस्ट PWD म्हणजे पर्सन विथ डिसेबिलिटी एम्प्लॉईज, ताका 50,000ची. ही 4 अवॉर्डां आमी एका बरोबर दितात. वर्सांतल्यान आमी अशी खुबशीं अवॉर्डां जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसतले आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान भितर तांकां संलग्न आसलेल्या NGOज जे आमचे डेस्टिट्यूट्स जावं बाकीचे सिनियर सिटीजना खातीर काम करतात, अशे कित्येक जाणांचो आनी समाजा भितर बरे वावर करतात तांचे खातीर दितात. आमी ह्या वर्साक परत एक फावटी प्रत्येक तालुक्यांतल्यान एक बेस्ट सोशल वर्कर म्हणून काडटात, ताचोय सन्मान करतात. पूण हे सन्मान आसा तांकां एप्लिकेशन करचें पडटा आनी ताणें एप्लिकेशन केले नंतर आमी हांचो सन्मान करतात. तुमी नांवां घेतल्यात ती खूब बरी नांवां घेतली आसात आनी समाजा भितर तांकां मान प्रतिश्ठा आसा. गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर तांचें खूब योगदान आसा. निश्चितच कांय प्रमाणात तांणी एप्लाय करपाक जाय, ना जर जायत एप्लाय करनासतना ज्या ज्या कॅटेगरीन भितर ते बसतात ते आमी काम तांकां सन्मानीत करतलेच. आमचे उम्मीद केअर सेंटर, उम्मीद डे केअर सेंटर म्हणून एक स्कीम आसा, त्या स्किमीचे गेल्या त्या वर्साक शाराव लायन्स ट्रस्ट म्हणून आसा, अत्यंत बऱ्या प्रभावीपणान ते काम करतात आनी ताणें फक्त आमच्या जाणट्या खातीर ती स्कीम राबयली ना, त्याच्या व्यतिरिक्त स्वता जावन केले. आमी तांकां सन्मानीत केल्लो आसा. संकल्प से सिद्धी ह्या कार्यक्रमान भितर तांचो सन्मान केल्लो आसा. आमी एक स्कीम काडली आसा होम फॉर पॅलिएटिव्ह केअर, म्हणजेच ज्या हॉस्पिटलांनी जे खुबशे म्हणजे ज्या वेळार हॉस्पिटल तांकां घरा धाडटा की ताचो इम्प्रुवमेंट ना हेल्थान भितर आनी तांकां तुमी बरें वायट जाता ते घरा कडेन व्हरा म्हणून सांगता, तेन्ना आमच्या फॅमिलीचेर एक मोठो आघात जाता की ताका ड्रिप्स कशे लावप, ताका म्हणजे ऑक्सिजन कसो दिवप किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसतात. त्या खातीरच आमचे एक इन्स्टिट्यूशन्स आसा जे मेडिकल सगळे प्रोफेशनल्स आसात, तांणी एकठांय येवन एक दिलासा पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर म्हणून काडले आसा. तांचो पयर आमी सन्मान केलो की बरे तरेन ते कार्य घेतात. ह्या पेशंटाक स्वताक व्हरतात, कुटुंबाचो एकय सदस्य नासतना तांकां बरे केअर घेतात, तांचोय आमी सन्मान केल्लो आसा. आमचे अनेक स्टेट अवॉर्ड फॉर बेस्ट NGO बाकीचे सगळे हे जातात. तुम्ही आता सजेस्ट केल्ले आसा म्हणून दुसरे खंयचे अजून पर्यंत आमी काम केले ना, अशा लोकांकय सन्मान दिवपाचे कार्य आमी निश्चितपणान करूया. तुम्ही जर म्हाका सजेस्ट केले की ह्या कॅटेगरी भितर अजून पर्यंत प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी तांचे कॉन्ट्रिब्युशन अजून पर्यंत उजवाडार आयले ना जर जाय जाल्यार स्कीम करूया आनी तातूंत भितर तांकां सन्मानीत करूया. येस. Just one request, as the minister is agreeing, only one request, एक establishment of this NGO facilitation and resource center in both the districts. You speak to the Honorable Chief Minister, to identify any unused government buildings. There are several now, so just kindly give me a thing on that, that you will consider it. स्पीकर सर, बरे गजाल आसा. आमकां जर अशे अनयुज्ड बिल्डिंगो आसले जर जायत, म्हजे कडेन खुबशे अशे डेस्टिट्यूट किंवा आमचे दिव्यांगा खातीर काम करपाचे खुबशे NGOज फुडें येतात. फक्त जागा अभावी आमकां तांकां सगळ्यांक एकोमोडेट करपाक मेळना. हांव इतकेंच मागतां की जे NGOज चलयतात तांणी आपलो रिकॉर्ड्स बरोबर दिवचो, ऑडिट टायमार करून घेवचे आनीक ज्यो आमच्यो एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसात त्यो घेवच्यो. कांय वेळार आमी खंयच्याय थोड्या जे NGOज चलयतात तांचे जाग्याचेर जर गेले आनी तांकां पळयले जर जायत जाल्यार तांचें नांव गांव पत्तो कांयच ना. ते म्हणटात की आमी तांकां स्ट्रिटा वयल्यान हाडल्यात आनी तांचे सरनेमूय कळना, तांचे आधार कार्डूय ना, ते गोंयकार आसात काय भायले आसात हें आमकां कांय कळना. हांव इतकेच ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, जे आमचे ग्रांट्स घेतात
त्या सगळ्या ग्रांट्स घेवपी एनजीओनी आपले रिकॉर्ड्स मेंटेन करचे, कारण हाचे जेन्ना ऑडिट जाता तेन्ना जबाबदार आमी आसता सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, की कोणाचो पत्तो नांव गांव पत्तो कांयच नासतना तांचे नांवूय कांय वेळार नासतना जर आमी हे ग्रांट्स दिले जर जाय जाल्यार आमकां आन्सर करचे पडटा जेन्ना ऑडिट येता तेन्ना. म्हणून तुमच्या ह्याच प्रस्तावाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, आमी दिल्ले फंड्स बरे युटिलायज केले, युटिलायझेशन सर्टिफिकेट टायमार दिवपाच्यो, आनीक जर अकाउंट्स बरोबर दिले जर जाय टायमार तुमकां ग्रांट्स मेळटले हे हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. माननीय आमदार बाबू युवी रेमो, तुम्ही तुमचो थाराफाटी घेता. Since the honorable minister is recognized the role, and I also had asked for involving a transparent criteria, that was part of it, and he has agreed, so I withdraw my. Yes. प्रश्न असा थाराफाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराफाटी घेतला. Next, Sri Cruz Silva. Speaker, sir, this House unanimously recommends that a memorial be erected in memory of Dr. Ram Manohar Loya and Dr. Julia Menezes and be named as Dr. Julia Menezes Memorial Loya Chowk, Asolna. It is further recommended that a special annual grant and adequate arrangement to be made available to the Asolna Panchayat and a state level function be held on 18 June every year to celebrate the Goa Revolution Day. जालें उलोवप जालें हे जालें तुजें वाचलें मरे वाचून जालें हांव 2 मिनटांत सांगता मागीर उलयात जालें पण थंय ऑलरेडी आसा. Because म्हणजे रेजोल्युशन चेंज जालें जे हांवें घायलो दुसरें मेमोरियल आहा पूण तें लोया चौक आहा तें डॉक्टर जुलिया मेनेजीस लोया चौक जावप हें नांव एड जावपाक जाय. स्पीकर सर, आमी एवरी इयर 18 जून गोवा रेवोल्युशनरी डे सेलिब्रेट करता आख्खे गोंयांत. पूण एक कित्याक जाता ऑन 18 जून 1946 एक व्हडली मिटींग जाल्ली मारगांव आनी त्या दिसा आख्ख्या गोंयकारांच्या काळजां एक फ्रिडमाचो उज पेडलो आनी वच कोणें घालो ही फ्लेम कोण पेटयल्ली डॉक्टर जुलिया मेनेजीस आनी डॉक्टर राम मनोहर लोया हे दोगांयनी. आनी हे जेन्ना पोर्चुगीज जाल्ले तेन्ना त्या टायमाचे व्हडल्यो व्हडल्यो मिटींग्यो अलावड आसूं न्हय, पब्लीक मिटींग्यो आनी उलोवपाकूय मेळनासलें. त्या टायमार डॉक्टर जुलिया मेनेजीस करेजियस नॅशनलिस्ट आमचो आसोणेचो आनी डॉक्टर राम मनोहर लोया एकठांय जावन एक डिसिजन घेयलें सिवील डिसओबिडियन्स करपाक. स्पीकर सर, डॉक्टर जुलिया मेनेजीस आनी डॉक्टर राम मनोहर लोया हे दोगांय फ्रेंड आसले ते कॉलेजीन स्टुडंट आसतना. आनी डॉक्टर राम मनोहर लोया जेन्ना क्वीट इंडिया मुवमेंटाक रावलो तेन्ना तो जेली पडलो आनी तो जेलींतलो भायर सरलो म्हणटा ताका रेस्ट जाय म्हूण डॉक्टर जुलिया मेनेजीसान ताका आसोलना आपयलो. त्या टायमार तेमी डिसिजन घेयलें डॉक्टर लोया जुनाचे 10 तारखेर 1946 डॉक्टर मेनेजीसाच्या घरांत आयलो आनी त्या दिसा तेमी डिसिजन घेयलें ही एक मारगांव 18 जून 1946 ही व्हडली पब्लीक मिटींग घेवपाक. आनी त्या मिटींगेक जायतो हजारांनी लोक एकठांय जालो आनी थिंगा लाठीचार्ज तांकां अरेस्टूय केलें. आनी अरेस्ट केलें म्हणटा तेन्ना दॅट इज अ डे दॅट गोवाज फ्रिडम मुवमेंट स्टार्ट जाल्लें. सो हांव मागता कितें हांवें एक रेजोल्युशन घाल्लें 3 प्रपोजल आहाय तितून टू रिनेम द मेमोरियल एट लोया चौक Asolna. द मेमोरियल एंड द साइट एट Asolna at Loya Chowk will be officially renamed as Dr. Julia Menezes Memorial Loya Chowk Asolna. This new name will be explicitly include Dr. Julia Menezes' name alongside Dr. Loya, thereby giving due credit to the Goan freedom fighter who hosted Dr. Loya, symbolizing their friendship and joint struggle of the two leaders. By renaming the site of Dr. Julia Menezes Memorial, we enshrine Dr. Menezes' legacy in the very fabric of the location. Speaker sir, एक दूसरा proposal annual state level function on 18 June at Asolna. The resolution called upon the government of Goa to institute a state level commemorative function every year on June 18, celebrated the Goa Revolution Day, to be held at the Dr. Julia Menezes Memorial Loya Chowk at Asolna. This would be an official ceremony of tribute on site, integrated into the state annual calendar of state function. Such a function will ensure that Asolna becomes a focal point of a Revolutionary Day celebration alongside Margaon and Panjim, where functions are traditionally held. Speaker sir,
The third proposal are the special annual grant for memorial upkeep and development. To address the long neglect and maintenance issue at Loya Chowk, the resolution proposes that the government provide a dedicated annual grant to the Asolna village panchayat for upkeep the beautification and development of Dr. Julia Menezes Memorial and its surrounding area. Speaker sir, ही तीन म्हणजे proposal आहे resolution ना. So हांव मागता सगळे आमचे honorable MLA लागीं आमकां ह्या resolution support करचें म्हणून. Let it be on the record in this proceeding of the 8th Assembly session on this day that we choose to honor our history and inspire our future. In doing so, we fulfill our duty to those who came before us and to those who will come after us. Let the story of Julia Menezes and Dr. Ram Manohar Loya be retold from Asolna to every corner of Goa so that their legacy never fades. Yes, Sri Vijay sir. स्पीकर सर, हे आमचे कलीग बाब क्रुजान जे रेजोल्युशन मूव केला ते सपोर्ट करपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर, तो सांगूंक सोदता की डॉक्टर राम मनोहर लोहियान जी क्रांतीची सुरवात केल्ली गोंयांत, जे आमी सुशेगाद गोंयकारांक जागयलेले 18 जून 1946 ते जो मेमोरियल आसा जो मुखेलमंत्र्यान दाखयलो तो मेमोरियलाक रिनेम करचे म्हणून ताणें म्हणल्यार डॉक्टर जुलिया मिनेझीस राम मनोहर लोहिया मेमोरियल. तो तुका जाय जाल्यार तूं परतोय कर. तो सांगूंक सोदता तें इतलें की डॉक्टर जुलिया मिनेझ म्हणटा तो एक खरो गोंयकार, जो एक नॅशनलिस्ट, एक रॅशनलिस्ट, जो बर्लिनाक शिकिल्लो आनी जाचो रोल एक सेंट्रल आहा आमचे गोंयचे इतिहासान आनी गोंय मुक्ती टोटल मुवमेंटान, तो याद करून दवरपाक आनी ते फ्युचर जनरेशनान तकलेन उरपाक आनीक डॉक्टर जुलिया मिनेझाक एक इक्वल ऑनर. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया म्हणटा तो खंयचो, तो उत्तर प्रदेशाचो. तो एक व्हडलो लिडर, थोर नेता. आमी लोहिया मैदान केल्लें आहा, पूण जुलिया मिनेझाक विसरचें न्ही म्हणून ताणें हें रेजोल्युशन हाडिल्लें आहा. हांव ताका सपोर्ट करता आनी हांव मागता सरकारा कडेन की सरकारान जें कितें केलां तें एक फक्त दिसा खातीर आजून पावना. तो म्हणटा ते भशेन तो एक एन्युअल ट्रेडिशन कशें आसूंक जाय, भुरग्यांक हाडूंक जाय, हिस्टोरियनाक हाडूंक जाय, आर्टिस्टांक हाडूंक जाय, सिटिजनाक हाडूंक जाय. बेजिकली आमचे मुक्ती म्हणल्यार कितें, लोहियाचो रोल आनी डॉक्टर जुलिया मिनेझाचो रोल कितें आशिल्लो हो आसपाक जाय आनी आमी कशी फुडें दिशा घेतले हें डिसायड जावपा खातीर असोळणें हें जावचें आनी ताचे खातीर हांव ताका सपोर्ट करतां. Revenge Vegas. Sir, I am here to support the private member resolution raised by our colleague Engineer Cruz Silva. Speaker sir, जे भाशेन दोतोर राम मनोहर लोहियाक जो दर्जो दिल्लो हा तेच भाशेन दोतोर जुलिया मिनेझीस हाकाय सिमिलर दर्जो दिवचो आनी जे भाशेन ताका मान दिवपा जायो एक मेमोरियल लोहिया चौक आसोलना बांदून हो दर्जो ताका दिवचो. गोवा रेव्होल्युशन डे सेलिब्रेट करून एक दिसाचो प्रोग्राम करून म्हाका सदां हें सोबना. आमी गोंयकार आनी आमगेली जी हिस्ट्री आहा ती आमगे भुरग्यांक सालसेतीक बोगोवन आनी असोळणे लोकांक तेज भाशेन आमगे शेजऱ्या लोकांक सगळ्याक खोटो जाल्यार हो तेगेलो डिमांड तुमी पुरा करचो आनी हें करपाक हांव तेका हे रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता. Speaker sir, I stand in the support of the resolution moved by Cruz Silva. Speaker sir, जो सिंपल रेजोल्युशन आसा तो म्हणजे डॉक्टर जुलिया मिनेझीस जो स्वातंत्र्य सैनीक आनी तेज्या हेजेर जो प्रोग्राम जो स्टेट लेवल प्रोग्राम करचो ही मागणी आमच्या क्रूज बाबान केल्ली आसा. तशेंच 18 जून ह्या दिसा हो प्रोग्राम आसचो रेव्होल्युशन डे ह्या दिसा आनी एक बरो दर्जो आनी जो तेणें मागला की जो लोहिया चौका भशेन ताका डॉक्टर जुलिया मिनेझीसाचो चौक करचो म्हणून. सो ही मागणी तेजी एक्सेप्ट करून म्हाका दिसता सरकारान सगळे आमदार सगळे एकटे जावन हे पास करचें. थँक्यू. श्री दिगंबर कामत. म्हजो कलीग क्रूज सिल्वा हाणें जें रेजोल्युशन हाडलां त्या रेजोल्युशनाचेर उलोवपाक हांव उबो आसा. डॉक्टर जुलिया मिनेझीस हो एक थोर नॅशनलिस्ट सामको आनी इट इज अ फॅक्ट दॅट राम मनोहर लोहिया हॅड कम टू हीज हावस. ताच्या घरा कडेन तो रेस्ट घेवपा म्हणून आयलो. जेन्ना ताका कळ्ळें की गोंयांत वातावरण थंड आसा, गोंयांत अजुनूय लोक त्या पद्दतीन येवपा जाय आशिल्ले, भायर तशें येना, तेन्ना एक मिटींग लोहिया मैदानाचेर जाली त्या वेळाचेर त्या मैदानाचेर
आनी जातूंतल्यान ताणें स्वातंत्र्याची कीट पेटयली अशें म्हणटात की त्या दिसा ताणें जय हिंद हो एक नारो आख्ख्या मडगांवकार आनी गोंयकारांक दिलो जातूंतल्यान गोंयचें स्वातंत्र्य मुखार जालें आनी तातूंत तेन्नाच्यान ती सुरवात जाली तातूंत डॉक्टर जुलियन मिनेझिसाचोय रोल बरो आशिल्लो कारण ताणें ताका आपोवन हाडलो ताच्या घरा कडेन तो राविलो तो ताका घेवन मडगांव आयलो ताचें म्हणणें की मेमोरियल आसा तें रिनेम करचें आय थिंक दॅट कूड बी थॉट ऑफ येस ताचेर विचार करपाक श्री एटर्नी कोस्ता rise to support the private members resolution moved by my colleague Cruz Silva. Speaker sir, म्हाका दिसता हे सारकें म्हत्वाचें कित्याक आमी जायत पाटी पुर्तुगेजांचें उलयताय बट हे दोन मनशांनी जे आतां बाब दिगंबरान सांगले राम थोंड आशिल्ले हे दोग जाणांनी दोतोर राम हे लोया आनी दोतोर जुलियो मिनेझिस हेमी कीट पेटयली गोंयकारां मदें आनीक म्हाका दिसता आज आमी जेन्ना उलयताय जाय तेच्या पयले रेजुलेशन उलयलां बाब सुभाष उलयला पुर्तुगेज हें तें सगलें बट हेंकां भायर धाडपा हे दोग मनशांनी पयली कीट हें केली सो टू रिनेम दिस शोक आय थिंक सो आय सपोर्ट इन फेवर ऑफ दिस प्रायवेट मेंबर्स श्री निलेश काब्रा माय कलीग श्री क्रूज सिल्वा स्पीकर सर खूब जाण उलयला हांव एकूच मिनट उलयतां आनी जशें तेणी सांगलां की तेन्ना खुबशे गोंयकार जे शाश्टी भागान लिबरेशन सपोर्ट करपाक फुडें सरलेले पूण खंय तरी तेंची नांवां फुडें वचना आनी अशेंच हे आमचे जशें तेणें सांगलां की फुडें फुडें नांव येवपाक जाय आनी हे लोकांची नांव उरपाक जाय डॉक्टर जुलियो मिनेझिसूय व्हेरी इम्पॉर्टंट फिगर तेन्ना जो तेणें चीट आमचें एक इग्निशन दिलें आनी म्हाका दिसता जें नांव तेणें सजेस्ट केलां म्हाका कांय रॉंग दिसना आनी ऑनरेबल सीएमान तें कन्सिडर करचें अशेंच न्ही बाकीचे कडेन खूब जे आसतले तेंकाय ते करून दिवचे स्पीकर थँक्यू श्री कालू सुरेला Honourable Speaker, I only stand in support of the resolution. I know we don't have much time. Yes, sir. I won't repeat, but just to support the resolution. श्री Ivy Speaker sir, I rise to speak in support of this private members resolution moved by Cruz Silva. ही legacy आनीक तेंका रेस्पेदान दोतोर राम मनोहर लोहिया आनी दोतोर जुलियो मिनेझिस आनी तेंगेली ही टू इन्स्टिट्यूशनलाइज ही मेमरी खास करून जे बाब क्रूजान सांगला एक डेडिकेटेड मेमोरियल एट लोहिया चौक आसोलना दिस इज रुटेड इन हिस्टॉरिकल सिग्निफिकन्स तशेंच गोंयचे लिबरेशन मुवमेंट हाक जेन्ना आमी रेकॉग्निशन दिता आसोलना होल्ड्स अ सिंबॉलीक वेट एक वेट आसता आसोलना म्हणटा गांवांत इट इज अ हिस्टॉरिकल विलेज आनीक बीइंग द सायट ऑफ द defining movement in Goa's anti-colonial struggle एल्टनान सांगिल्ले ते भाशेन आतां जे प्रपोजल टू एलोकेट एक स्पेशल एन्युअल ग्रांट आनी ऑर्गनायज अ स्टेट लेवल फंक्शन ऑन एवरी 18 जून इज मिनिंगफूल जे बाब दिगंबर कामतान सांगला आनीक म्हाका दिसता आमी अवेरनसूय क्रिएट करपाक जाय युथा मदें कम्युनिटी मदें अबाउट दीस ट्रू स्पिरीट ऑफ गोवा रेव्होल्युशन डे आनीक आमचें स्पिरीट कितें स्पीकर सर गोवा रेव्होल्युशन डेचे आमचें भावपण राखपाक आमचे सगळे कम्युनिटी मदें हें म्हाका दिसता आमचें एक गोंयकारपण आनीक इट इज असर्शन ऑफ फ्रिडम एंड सिवील लिबर्टीज आनीक इट इज अ वॉयस अगेन्स्ट जे डिक्टेटोरियल टेंडन्सीज बोथ डिक्लेअर्ड आनी अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी इट इज गार्डिंग द फ्रिडम ऑफ आवर स्पीच एंड एक्सप्रेशन आनी म्हाका दिसता हें रेजोल्युशन लेट द ट्रू स्पिरीट in us be reflected on the inscriptions and in this commemoration. Thank you, sir. Yes. The time was what? Yes. Under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. Motion is before the House. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Those in favor motion may say aye. Aye. Those against may say no. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. The duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Yes. Speaker sir, Goa Revolution Day is celebrated on the 18th June every year, which marks the anniversary of the historic protest that took place on the 18th June 1946 at Lohia Maidan, Margao, against the Portuguese colonial government's processive policies. The state function is organized at the government at 3 places, 18 June on the Azad Maidan Panji, Lohia Maidan Margao, Kranti Maidan Fonda. The tribute is paid to all the freedom fighters who were involved in the struggle of Goa's liberation.
contribution of the freedom fighters recognized by laying the wreath at Azad Maidan, Panji, Lohia Maidan, Margaon and Kranti Maidan, Fonda. There are the several freedom fighters across the Goa who were involved in the liberation movement. Dr. Julio Menezes, Mohan Randre, Purushottam Kakodkar, Vishwanath Narayan Lavande, Lakshmikant Prabhu Bhemre, Pundalik Gaitonde, Peter Alvarez and many more. Already the tribute is paid to all of them for the every year at 3 places. In addition to the 3 state functions which are currently celebrated at the 18th June, the separate state function is kept at the Lohia Chowk, Asolna. Then there may be the demand from the families of the other freedom fighters to start a similar state function at their respective villages. Further, it is informed that it is an already existing the memorial of the Lohia Chowk at the Asolna market. My government will always be continue to pay the respect for all freedom fighters from the Goa and continue to celebrate the Goa Revolution Day, 18 June, day at 3 different places. तुम्ही जो डिमांड आशिल्लो पळय न्ही ताजेर फुडें वचून हांव एकूच मुद्दाम सांगता. खरें म्हणजे थंयसर जो आमचो लोहिया चौक आसा असोळला आणि ते तशें पळोवंक जाल्यार शेबी कंडिशनान आसा. ताजेर मेमोरियल आहा, ताजेर वयर नांव सुद्दां डॉक्टर जुलियो मेनेजीस पयलीं आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द हिरोज ऑफ 1846 हे दुसरेंच नांव आसा, दुसरें आहा. आनी लोहिया चौक तसो पूर्णता आसा. बट ह्या चौकाक जर नांव दिवपाचें आसत आमकां अलॉंग विथ द डॉक्टर मेनेजीस, डॉक्टर जुलियो मेनेजीस विथ डॉक्टर लोहिया हाजे जर कंबायन दिवपाचें आसत जाल्यार दिवपाक जाता, कांयच हरकत ना. ते आमी एडॉप्ट करूं येता आनी एडॉप्ट करून ते लोकल बॉडीनी दिवपाचें आसता. आमी एडॉप्ट करून लोकल बॉडीक धाडटा आनी तेंच्यांनी तें नांव जें आसा थंय दिवचें. तें एकदां आमी PWDच्या वतीन जाय जाल्यार एकदां रिपेर बीन तें कंप्लिटली करून पेंटींग करून घेता. बट तेजो मेंटेन करपाक जाय पळय टायम टू टायम हें पंचायतीन करपाचें, कारण त्या पंचायतीन पडटा. एकूच मिनीट. इवन दो तांकां जर कशें सांगता हांव स्टेट लेवल फंक्शन जर करूंक गेलें, आतां आमी गार्ड ऑफ ऑनर हांव चीफ मिनिस्टर जाल्या उपरांत म्हणजे राण्यांचें बंडप आमच्या पर्यान सुरू केलो, आमी पिंटोज बंड पणजेंतलो सुरू केलो 13 डिसेंबर आनी आमी कुंकळीचो उठाव जो 15 जुलैक जाता. हे 3 हांगासर आमी गार्ड ऑफ ऑनर हे दिवपाक, कारण भुरग्यांक इतिहास जाता. हे जर आमी बाकी सगळे कडेन जर करपाक केलें न्ही जाल्यार खूब कडेन फंक्शनाक मागीर ते पावाय ना. एकदां त्या ती म्हाजें म्हणणें आसा पंचायतीन एवरी टायम 18 जुनाचें फंक्शन थंयसर करपाक कांयच हरकत ना बाकीच्या भुरग्यांक बीन आफोत. आनी हे रेजोल्युशन जें आसा हांगासर आमी कन्सिडरींग युअर ऑल सगळ्यांचो व्ह्यूज लक्षांत घेवन आमी एडॉप्ट करपाक जाता. तुम्ही ठराव फाटी घेवचो, ते एडॉप्ट करचे आनी कन्सर्न पंचायतीक बरोवचें की जें नांव आहा पळय तुका जाय तें रिनोवेट थंयसर हांव एकदां आमचें बट फुडें मेंटेन दवरप हें गरजेचें आहा. ते मेंटेन उरतलो आसत न्ही जाल्यार लोकल बॉडीची काळजी घेवपाक जाय. अंडर युअर हेरिटेज पॉलिसी यू कॅन कीप इट. इट इज नॉट कमिंग अंडर हेरिटेज पॉलिसी. परत सांगता इट इज नॉट कमिंग. लास्ट टाइम सेव्हरल स्ट्रक्चर्स अरे हेरिटेज स्ट्रक्चर. इट इज नॉट अ हेरिटेज स्ट्रक्चर. समजून घे तू. येस assurance दी ते नाव चेंज जाता म्हणून can be considered न्हू. assurance दी नाव चेंज जाता आनी पंचायत फंड अलॉट कर, सेपरेट फंड अलॉट करता फंक्शन. स्पीकर सर ताका हांव हांगा एकच सांगू शकता की ते नाव बदलपाचो ठराव हांगासर आमी पास करता. ओके, तो ठराव पंचायतीक धाडचो आनी जे ताका चेंज करपाचो हांव फंड सांगना. पंचायत मरे पंचायत लागता, पंचायतीक धाडटा. हांव PWD कडल्यान एकदां ते कंप्लिटली रिनोवेट करून घेवपाक लायता. तेजो जाय जाल्यार बोर्ड बदलपाचो बी सगळें आमीच करून दिता. बट पंचायत आनी तूं मेळोन तें फंक्शन करपाचें. पण फंड दितलो एवरी इयर. अरे एवरी इयर तसो फंड दिना कडेन ना. वन टायम तूं करता म्हण न्हू, एवरी इयर फंड दितलो. स्पीकर सर तेका साठी सांगलें एवरी इयर फंक्शन पंचायतीन करपाचें, मेंटेन पंचायतीन दवरपाचें. आतां आमी एकदां पेंट बीन करप सगळें करून लिफ्ट करून तें बरें पेंट करून दिता अशें म्हणणें. येस येस प्रश्न विड्रॉ कर. येस विड्रॉ करतात. प्रश्न असा तराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जेका मान ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें, थाराव फाटी घेतलो. येस. आता आमी आजच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रितपणान घेवया. कायदो आणि पर्यावरण मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 1, 3, 4, 10, 24, 28, 65 आणि 67 सभागृह मंचो. माननीय मुख्यमंत्री. On the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move the demand number 1, 3, 4, 10, 24, 28, 62 and 67. Yes. जिल्हा वैद्यक्रमाने 12 A, B, C, D, E, F मध्ये संबंधित मागण्या सर्वश्री युरिया रेमाव, विजय सरदेसाई, वीरेश कोटकर, क्रूज सिल्वा, वेन्झी वेगस, एल्टन डिकोस्टा, कार्लोस फेर्रा आणि आपले कपात सुजमांचो. श्री I would like to move cut motions listed against my name in the circulated list number 12. Yes, Vijay Sardesai.
Sir, I would like to move the cut motion listed against my name in today's order. Ivanji Vegas. Speaker sir, I love to move the cut motions listed against my name. Sri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I would like to move the cut motion listed against my name in circulated list number 12F. Yes, Sri Viresh Cruz Silva. Speaker, sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 12C. Sri Viresh Burkar. Because I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 12B. Eden Costa. Speaker, sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the secretary list number 12E. सातपर्यंत आमकां सोपोवपाक जाय मागीर कितलो वेळ आमकां स्पीकर सर खरें म्हणजे लेजिस्लेचराचेर एक्चुअली तेच्यांनी कट मोशन मूव करपाक जायना लेजिस्लेचराचेरूय बी केल्या तुम्ही लेजिस्लेचराचेर कट मोशन मूव करूंक शकना कित्याक हेच्या हून उलयले लेजिस्लेचरान ना मागीर ते तुगे सिस्टम साथ चलना सिस्टम सॉफ्टवेअर स्पीकर सर परत एकदा सांगता फॉलो द रूल तुम्ही स्पीकराकडे तुमगेल्या उलोवपा दिनाक आमी स्पीकर सर 6:45 पर्यंत सोंपय जाल्यार म्हाका 15 मिनटां मेळटली ना आनी हांवें कितूक टायम उलोवप हांवें उलोवप ना I know. रे तू 10 मिनटां उलय फोन कर न्हू आम्हाला कितू टायम कितू 2 मिनिटं उलोवप आमी 1 मिनिट उलयतले ते 1 मिनिट उलयतले 1 2 3 4 5 6 आयक म्हणजे आमचे उलयतले पळय न्ही मॅक्झिमम 2 मिनटांक उलयतले सोंपला विषय तू हांव 6:45 सोंपय 15 मिनटां उलयता I rise to support my cut motion and oppose the demand. I rise to support my cut motion and oppose the demand. In respect of demand number 67 and environment number 24, I'm going very fast. No proper checks on waste disposal by casinos. आमकां complaint येताले ते casino आता ते waste दोऱ्यान उडयतात म्हूण. Yes. Herald newspaper. How to get lock करून घ्या. Please give this to speaker. Yes. Herald newspaper has given on 8th of June 2025, I'm showing this. It shows that Mandovi River choked by untreated waste from casinos and restaurants. Now this is a report which says that Mandovi River, lifeline of Goa's ecology, economy and culture, is facing severe pollution from unchecked urbanization, poor waste management and industrial discharge. Key sources of contamination include untreated sewage from homes, restaurants and casinos operating in the river. And this is on a study by CSIR National NIO. Now, Honorable Speaker, it mentions also that biodiversity has taken a hit with freshwater fish species declining by 25% over the past 50 years. Public health is also at stake with recurring cases of cholera, typhoid and mosquito-borne diseases reported along the river banks. Foul odor and gas emissions from decaying waste contribute to respiratory problems in the nearby communities. So I think the government needs to wake up and do something quickly on this. Statistics of customers in a floating casino. The captain of port certifies the capacity of a boat. And what normally is done, if it's 399, which means 399 passengers, only people are allowed on the boat, they are allowing 384 passengers and 15 crew, which is 399. But then how does additional staff, the gaming staff and everybody of the casino supposed to be part of the thing? Therefore, if the captain of ports has no control over the entry, so how do you know whether there is regulation and control so as to get proper input of the money which is due and payable, and also safety of the people who are in the vessel? I think the captain of ports needs to strengthen and streamline, because simply giving permission and saying capacity and not knowing how many are entering, how many exiting, and the boat sinks, will have a problem for everyone. As far as the demand number 4, this is District Court South, there are vacancies in South Goa courts. Margao, 1 civil judge junior division has been suspended and terminated, and out of 4, 3 are functional, 1 out of 4. And C, D, E, F and G junior division, out of 5, only 1 is functional, 1 is on medical leave and 3 are vacant. In the district court, 2 fast track courts which are set up, both are non-functional because there is no judge. And amongst the district judges, DJ3 is not appointed.
I'm told North Goa there are already appointments being made, so there's no problem over it. As far as the administrative tribunal is concerned, there's a need to provide a website to get case status on the board, and also to know what is the going on case, to get judgments, orders and all online. And the tribunal building in Panjim is in an old building in the market. There's no lift, people have to climb up, and it's not user friendly and not accessible. And the last I'm talking about demand number 24, environment. The treatment which is going on of the waste, which is being treated at Kamar Kazan, they're not allowing tankers to come there, and it's only going to be connected to the houses. And last is on noise pollution. Despite High Court orders, they're not being implemented. Even a rogue policeman who was transferred from Anjuna police station remained in Anjuna police station, and he has now been transferred back in Anjuna police station. I think action needs to be taken in this regard. And finally, I ask, what is the effective mechanism which the government has to ensure that this noise pollution problem which is facing, High Court took cognizance, High Court gave directions, the collector gave directions, but still people complain day in and out. And I think the government, if it's serious, it can stop it. If the government doesn't want, I believe then somebody is hand in glove and taking benefit out of it. I'm obliged. Support the demands listed for the day. Regarding demand number 24, environment. Speaker sir, CRZ Act came into force in 1991. Every amendment which took place, the fishermen were told that their structures would be protected. CZMP Plan 2019 should get notified. आमचे ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स आहात, आमचे गोंयकार रावतात, आमचे नुस्तेकार भाव रावतात, नुस्तेकार भावाची घरां आहात थंयसर, आमचे पाडारी सगळे आमच्या कोस्टल बेल्टाचेर रावतात. अजूनय CZMP Plan 2019 is not getting notified. I would request the Honorable CM and the Minister for Environment to please expedite this so that कितले ह्या दिसांनी हायकोर्टाची ऑर्डरी येतात आणि आमच्या लोकांची घरां मोडत वयतात. Please look into this and get this notified as soon as possible, so that all of the houses of our traditional inhabitants get regularized. हे जे बिल आम्ही हाडला रिगार्डिंग रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड हाऊसेस, तिसरूय आमच्या नुस्तेकार भावाची घरां तिसर त्या बिलान घालची, जी 28 फेब्रुवारी 2014 पयली हा पळय तांकां हे सेक्युरिटी दिवचे म्हणून आमचे मागणी. I also request for the resurvey and documentation of fishermen houses in Shioli constituency. Some houses are left for doing that survey. Please consider I have already sent the note. And I have a strong objection. एक आमचे ब्राह्मण हॉस्टेल टेम्पल हा ताज्या आंगणान साकून आमच्या हॉस्टेलान ताज्या means from the property of that temple, CRZ has given permission for 2 temporary structures. Our committee has a strong objection. Our panchayat has already rejected. Please look into it. I request, under Captain of Ports, I request the Minister to please do the dredging of sandbar near the mouth of the Shapara River as soon as possible. Thank you, Speaker, sir. I rise to support today's demands listed in the order. Speaker sir, आयच्या डिमांडाचेर उलयतना पयलो पोर्ट्साचेर उलयता. पोर्ट्स म्हाका दिसता हो इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आसलो आदल्या काळांसून, जेन्ना आमचे रोड सारके नासले. पोर्ट्स वर प्लेइंग अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. धाकटुली होडी घेवन ते आल्दोनासून पणजे पावताले, आमचे शिकेरेसून पणजे येवप, ओल्ड गोवा वचप सारके शिकेरेसून थिंगा वयताले, आमच्या शिवोलेसून वयताले, मांद्रेसून वयताले, म्हणजे बोटीन. आनी आतां सद्याक कितें जाल्लें आहा, रोड कंजेस्टेड जाल्ले आहा. आनी हे धाकटुले जे धोके म्हणटाले आमी, धाकटुले धोके आसले पळय ते निग्लेक्टेड जाल्ले आहा. गव्हर्मेंटान सर्वे करपाची गरज आहा. आनी हे धाकटुले पोर्ट्स, मिनी पोर्ट्स म्हणटात आमी धोके,
हे सारखे करपाक जाय आनी तेचे उपरांत आमचो बाब सुभाषाक दिवंक जाय ते रो फेरी कितें म्हणटा ते धाकट्यो हाडपाच्यो आनी घालपाच्यो. हे डिकंजेस्ट जातले सगळे रोड्स, लोक परतून वचपाक लागतले. इवन ट्युरिस्ट वील स्टार्ट गोईंग इन दीस स्मॉल बोट्स फ्रॉम वन डिस्टन्स टू द अदर डिस्टन्स. स्पीकर सर, पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयतना इतलें सांगूंक सोदता हांव की जे एक्झिस्टींग ट्रेडिशनल आमचे वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स आहा तांकां एवरी इयर जे रिन्युअल आसता लायसन्स आनी तांकां एक स्पॉट्स मार्क केल्ले आहा, तेंच्यांनी म्हाका दिसता ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन कॉर्डिनेशन करून हे बूथ घालपाची गरज आहा. म्हणजे हो डिपार्टमेंट येता लायसन दिता काबार, ते आनी कांय पळयना. The boats which are running on that particular booth, whether they are passed, तेंचे लायसन हा, तेंचे आमचे इन्शुरन्स हा, ते बोट रायडरा कडेन ते लायसन्स हा हो ना. बिकॉज फायनली जेन्ना ट्युरिस्ट वयता भितर हे धाकटुले बोटीचेर वॉटर स्पोर्ट्स बोट जी आसता, वेदर इट इज स्पीड बोट आसूं, 10 सीटर आसूं, 20 सीटर आसूं, 8 सीटर आसूं, जेन्ना ट्युरिस्ट वयता तांकां सेफ्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेफ्टी मेजर्स हॅज टू बी टेकन बाय द आनी हे जे ऑफिसर आहा चड करून आमच्या पणजे ऑफिसानूच बसून आसता ते, तेंचे आनीक स्टाफ खूब आहा, तेणी वचोन हे चॅक करपाक जाय, पिरियडिकल चॅक्स. असो इन्सिडंट जालो आमचो कलांगुटान जालो आनी खंय जालो, खूब एरियांनी जाले. आनी तशें लायफ शूड नॉट बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ nobody checking on the beach. Speaker sir, एनवायरमेंटाचेर उलयता हांव. एनवायरमेंटाचेर उलयता आसतना हांव इतलें सांगूंक सोदता की ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट म्हणजे कितें, म्हणजे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसूं, टॉरी टॅपर आसूं, बाकीचे आनी कितकेशेच लोक, वेगवेगळे लोक हे आमचे दर्या देगेक रावता आनी तुमच्या एरियान रावता स्पीकर सर. आनी कितकेशेच हिंगा आमदार आहा जे कोस्टल बेल्टाचे, तेंचे सगळेचे हितून रावता. आनी तेंची घरां जी आहली आदी 1971 प्लॅनार आहली आनी तेजे उपरांत तेंच्यांनी मातशी व्हडली बांदली. तांकां खबर नासलें, ट्रेडिशनल फिशरमॅन ते, तांकां खबर ना ग्रावंड प्लस 1 बांदीत जाल्यार घर परमिशन घेवचें पडटालें म्हणून. तेणी बांदली जाल्यार तांकां आतां वेगवेगळे टायमार तांकां 1991 CRZ नोटिफिकेशन येयलें. 1986 वर द गायडलायन्स ऑफ CRZ, 1991 द CRZ रेग्युलेशन येयलें. तेजे उपरांत अमेंडमेंट्स येयले कितकेशेच, and every amendment there is a protection for the traditional inhabitants of the coast. protection बरयल्लें आहा, पूण खंय तरी आमी फाटीं उरलेले आहा, आमचो डिपार्टमेंट फाटीं उरलेलो आहा की तेंची घरां जेन्ना ते रेग्युलरायझेशनाक घालता ती त्या टायमार जेन्ना बांदताली तेन्ना 33% FARचे वयर बांदली तेंच्यांनी. जो रूल कितें म्हणटा दॅट देअर हाऊस शूड बी 33%, पूण तेन्ना जेणी बांदली ती 80 FAR जाली, कोणाची 70 FAR जाली, कोणाची 90 FAR जाली. पण ती आता कितें मोडटले आमी? जेन्ना कोण तरी कंप्लेन करता, नोटीस धाडले उपरांत CRZ जेन्ना येता आनी मेजरमेंट करता ते म्हणटा घर तुजें इज 80 स्क्वेअर मिटर्स, यू आर ओनली परमिसेबल टू बिल्ड 33. यू आर अ ट्रेडिशनल फिशरमॅन, यू कॅन ओनली बिल्ड 33. बट दॅट इज रॉंग स्पीकर सर. तेंच्यांनी ऑलरेडी घरां बांदली, आतां कितें मोडपाचें आहा? आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा दे आर प्रोटेक्टेड, सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा टू बी दे आर प्रोटेक्टेड, बट खंय तरी आमचे वाटेनसून आमी फाटीं उरता. आनी जेन्ना कंप्लेन येता तेन्ना CRZ म्हणटा डिमॉलिश, एनजीटीन धांवचें पडटा. एनजीटीन कितले पयशे स्पीकर सर? एडवोकेटाक 5 लाख पयले दिवचे पडटा जस्ट टू फायल द केस इन CRZ एंड गेट अ स्टे. सिन्स इज अ ट्रेडिशनल फिशरमॅन, तेजे कडेन सर्टिफिकेट आहा, एनजीटी रिमांड्स द केस बॅक, पूण डिसिजन जायना स्पीकर सर. डिसिजन जायना. CZMP 2011 येवपाक आमकां 10 वर्सां लागलीं. आमचो बाब निलेश काब्राल वर्क ओवरबोर्ड, तेजे कितकेच जाणांनी तेका क्रिटिसायज केलो, पूण ताणें हाडलो CZMP 2011. आदी जेन्ना हायटायड लायन मार्क करताले, 2 मिनटांनी सोंपयता, हो इम्पॉर्टंट इश्यू आहा. हायटायड लायन मार्क करताले तेन्ना इमॅजिनरी लायन आहली. 2011 आमकां कळोन येयलें की वेदर वी आर इन CRZ ऑर नो. आमी 500 मिटरां भायर आहा काय भितर आहा, 200 मिटरां भायर आहा भितर आहा. आतां 2019 नोटिफिकेशन येवपाचें. ते कितकेशेच रिवर सायडीक जे लोक रावता, रिवर तांकां 50 मिटर जावपाचें आहा एज पर 2019 नोटिफिकेशन. ते आयज पासून CZMP 2019 येयना. आमी सांगलेले केन्ना येता म्हणून इन द इयर
22 म्हणजे पयलीं सांगलेले 2020 येता, मागीर 21 जालो, 22 येता म्हणून सांगले. न्यू गव्हर्नमेंट येयलो तेणी आमचे सीएमान स्टार्टिंगूच सांगलेले आमकां बाय 22 एंड CZMP 2019 वील कम. अजूनही बसून येवंक ना स्पिकरचे. People will get relief, especially those staying on the river side, especially all those houses, fishermen villages are being mark केल्ले आहा त्या प्लॅनाचेर. आता न्यू प्लॅन करता पळय तेजेर बरी एक्सरसाइज केल्ली आहा, बरी व्हडली एक्सरसाइज केल्ली आहा. पूण फायनली हो प्लॅन जेन्ना नोटिफाय जातलो तेन्नाच आमचे लोकल ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स आमच्या कांबारजुआचे पासून सगळे जे रिवराक रावता भितर रावता तांकां सगळ्यांक बेनिफीट मेळटले. नाजाल्यार लोक शेजारी कंप्लेन करीत आहा तेणे कितें एक्स्ट्रा कितें बांदलें जाल्यार कंप्लेन. स्पीकर सर, हांव मागता की हो ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट हे जे आहा हे इमिडिएटली सेटल जावपाची गरज आहा. एकूच हांव एड करूंक सोदता, जे आमचे लॉन जे आहा जे सब रेजिस्ट्रार जे आहा आनी सब रेजिस्ट्रार आमचो म्हापसा जो आहा इज इन व्हेरी बॅड एंड डिलॅपिडेटेड कंडिशन. आनी डिलॅपिडेटेड कंडिशन म्हणजे इतले बॅड आहा की थिंगासर सगळीं जाणां जेन्ना काजार जावपाक येता ती बरी मेकअप करून येता, मेकअप करून वयर पावता आनी बसता म्हणसर थिंगा AC ना काय ना, घामान सारकी आख्खो मेकअप देंवता तेंचो. ते म्हाका दिसता तेजेर एक सीएमान एकूच मिनटान सोपयता, तेजेर एक सीएमान डिसिजन घेवचें, थिंगा एअर कंडिशन करचें आमचे म्हापसाचें ऑफिस व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा एअर कंडिशन करपाक. आनी ते शिफ्टूय करपाची गरज आहा. आनी हे शिफ्ट करिना जाल्यार आमकां त्रास आहा. स्पीकर सर, द हायेस्ट रेव्हेन्यू जनरेटिंग ऑफिस म्हणजे हांव कितें म्हणूंक सोदता स्पीकर सर, एकूच मिनटान सोपयता, 300 crores पर मंथ जे ऑफिस हाडटा त्या ऑफिसान चलोन वचपाक जाय. थर्ड फ्लोराचेर चलोन लिफ्ट चलोन आनी कोण तरी लिफ्टीन वचत जाल्यार शिरकोता भायर बरयल्ले आहा लिफ्ट इज नॉट इन प्रॉपर कंडिशन. म्हणजे हांव कितें सांगूंक सोदता, 300 crores पर मंथ गव्हर्नमेंट ट्रेजरीन येता आनी वी आर निग्लेक्टिंग इट. वी आर नॉट रेडी टू रिपेअर द लिफ्ट ऑर द ऑफिस, वी आर नॉट रेडी टू शिफ्ट इट. हांव आयज एश्युरन्स सोदता गव्हर्नमेंटा कडल्यान की दीस ऑफिस वील बी शिफ्टेड ऑन टॉप प्रायोरिटी. द अदर डे एकूच मिनटान सोपयता, द अदर डे आमचो तरुण भारताचो संपादक म्हणजे द एडिटर इन चीफ वेंट ओवर देर आनी तो गेल्लो सब रेजिस्टरान सायन करपाक एक सेल्डीड, तेजी व्हडली सेल्डीड हाडली. पूण कितें जालें स्पीकर सर, तो घामाघूम जालो भितर. इतलो लोक, more than 150 people in a small office over there, and he could not even stand and breathe properly. असले परिस्थिती जाल्ली आहा. स्पीकर सर, हांव मागता की हे बेगींतल्या बेगीन हे सारखे करचे और इमिडिएटली ट्रान्सफर करून नया ऑफिसान व्हरचे. थँक्यू स्पीकर. एक मिनटान ऑनरेबल मेंबर्स मातशे काबार करा. 15 मिनटां उरल्या. I stand to support demand and oppose court motion. Demand number 4, District and Session Court, South Goa. The newly constructed court complex at Marga is designed to accommodate 16 courtrooms, but only 9 parking spaces have been shown in the sanction plan, essentially 1 per courtroom. But apart from judicial officer, the premises will be frequented daily by court staff, advocates, litigants, and police personnel will also require parking space. In this new court complex, there is no basement parking provision has been made, despite it being a ground plus 4 storage structure. The government should consider traffic implications of such a shortfall of parking space, especially given that the complex is located at the convergence of 4 major roads likely to cause serious congestions and inconvenience. Government should identify additional land or plan for a dedicated parking facility such as multi-level parking or use of exhibit space to address the expected further. The government should resolve the parking inadequacies and only then proceed toward operationalizing the full code functioning from the said premises. Thank you. To support the demand and oppose the cut motions. हांव 2-3 सब्जेक्ट्स उलयता. स्पीकर सर, केपें सब रजिस्टर ऑफिस आहा ताका एक्चुअली शिफ्ट करून रेनोवेट करपाचें आसलें. परिस्थिती सब रजिस्टरचें ऑफिस बरें ना. ऑनरेबल मिनिस्टराक आनी चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता बेगिना करून घेवचें. दुसरी गोष्ट स्पीकर सर, आज एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान इतल्यो केसीस पेंडींग आसा. हांव नको कित्याक तेणी रेग्युलर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलाचो जज ओपन करूना.
आज नार्वेकर असताना ह्यो सगळ्यो केसी काबार जातल्यो स्पीकर सर. आज मल्टिपल केसी कितल्योच ते पेंडींग आसा. दोन्ही जे ट्रिब्युनलाचो जज आणि असिस्टंट जज जो आसा हो भरपाक जाय. हांव मातशें सीएमाक रिक्वेस्ट करता, ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता तो बेगिना बेगीन करून घेवचे. आज स्पोर्ट्स जशें मायकल बाबान सांगलें आमचे पोरणे पयलीं डॉग्स हे ते सगळे आसतले. हे आसता तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो करता तेन्ना पयलींचे वाफर म्हूण काम करताले, वेगळे वेगळे मिनी पोर्ट्स म्हणटाले. आमचे मतदारसंघ अशे वाफर म्हूण खामावाडो धोका डॉक पोरनो डॉक डेट्स पॅकीन खूब कितलेच वर्सां जालीं. तशेंच हांव मागता मिनिस्टराक रिपेर करून ते आर्कोलॉजिकल सायटी कडेन दिवचे मेंटेन करपाक. कित्याक डॉकाची हिस्ट्री खूब आसा स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता सुभाष बाबा विचारले खामोल डॉग आर्कोलॉजीन विचारले जाल्यार ती हिस्ट्री काडून मेवता. सो ही असले जे आसा हे सांबाळून दवरपाचें काम आमकां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.